was God. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासोबे असलो आणि शब्द देव जावन असलो. Read the first line again. In the beginning, the Word already existed. The Word was Okay, with in the God. beginning, the word. Word was already existed. Okay, okay. ये word आता किती ते? Increase the volume of this. No, brother. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, okay. So सुरुवात किती असले? In the beginning was the Word was already existed. Then The Word was with God. आणि this word was with God. And the Word was God. and the word was Was God. God. आता the word which you have read, तू किती आता ते उतार तू वाचले the word which is there in the Bible, तितलेच नाही ते देवाचे उतार किती पवित्र पुस्तकांत आसा it is there from when? ते केदाळा जावन असले In the beginning. beginning. वेळा काळा Whatever पूर्वीच you are असले reading, whatever you are reading, this word is there from the beginning. Hallelujah. किती तू वाचून असाय ते उतार आधी तावन असले And this word was with God, तितलेच नाही ते उतार देवा सांगात असले and the word was, With God. and then the word was God. God. आणि Hallelujah. देवाचे उतारच देव जावन असलो. So in this Bible, what we call the Holy Bible, when we are reading the Word of God. As you read the Word of God, you are encountering God Himself through His Word, because in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. कित्याक आमी देवाचे उतार या बायबल पवित्र पुस्तक वाचताना देवूस आमचे लागीं त्या उतरा मरिफात तो आमच्या लागीं उलयता. Hallelujah. हालेलुया. Okay, read the next line. The second. From the very beginning, the Word was with God. Third, through Him, God made all things. Through Him. Through whom? Through the Word. Through Him means through the Word. God made. God made all things. Okay. Not one thing in all creation was made without Him. Fourth, the Word was the source of life, and His life brought light to humanity. The light shines in the darkness, and the darkness has never put it out. ओके. वेळा काळापूर्वीच तो देवाचो व्यासलो, सर्व वस्तू ताचे मरिफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So what we read is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You read also, okay, in आमी your कितें Bible. वाचल्या वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवासो आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. Okay. And all things were made by Him, which is the Word. हर एक वस्तू ताचे जावनच रचली जावन आसात. And त्याचं जाऊन असं उतर, and that is the Word. ते जावन आसा उतार देवाचे. And without Him was not anything made that was made. कित्याक ताचे विणे कसलेच वस्तू ह्या संवसाराक आयली ना, रचलेली ना. And in Him was life, आनी ताच्या मरिफातच ते जिवीत आयले. and the life was the light of men. तितलेच न्ही, तो जीव उजवाड जावन आसलो, मनशा ते उजवाड प्रकाशतालो. Okay. तो मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. Okay, so as we read this first chapter, what we are, there is lot more to say, lot more to read. As we are reading this first chapter, in the beginning was the Word. Surwat ek, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आता तुमकां कळ्ळें वाचताना वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. Hallelujah. Are you Hallelujah. understanding? Are you आता understanding? समजाले. The word in 2 Corinthians 5:17, what you read, therefore those who are joined to Christ. दुसरे कोरिंथ Yes. 500 अध्याय 17 म्हणटा कोण जेजू ख्रिस्त एक कोटल्या ताच्या विशयान उलोवन आसा. Or in another word, those who are joined to Christ. आनी एक जेजू ख्रिस्त एक जावचे, एक कोटचे जावन आसा. Or in another word, those who are united with Christ. जर आनी एक वरती सांगचे देवा जेजू ते आमी एक जावचे, एक कोटान रावचे जावन आसा. Are we united with Him or no? आमी ताच्या एक कोटान आसा की ना गी? Yes or no? Yes.
Are we all in Christ Jesus or no? आम्ही सगळे जिजू ख्रिस्ता दया सांगी We need to make a mind. We need to know where we are united with. आम्ही आमच्या मनात आमकां कळी जायची आम्ही कोणा सांगात एक कोटोन आसा म्हणून If I don't know where I am united with, आमकां जर तर म्हाका कळीत ना हांव कोणा सांगात एक कोटोन आसा म्हणून then this I will not understand. ते म्हाका हे उतार समजना. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. So, in a day-to-day life, आमच्या दिसभरच्या जिवितांत when we look into our life, केवळ आमच्या जिवितांत we will get to see आम्ही पळयता to whom are we united with, आमकां कळी जाता आम्ही कोणा सांगात एक कोटोन आसा म्हणून or with whom are we abiding in. आम्ही कोणाच्या सांगात आसा म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. I remember म्हाका उडास येता last month we have studied on one topic. आम्ही लास्ट म्हयन्यांत एका विशयांत आम्ही शिकल्या. Does anybody remember what was the topic? तुमकां कळीत आसा की कोणाक म्हणे उडास आसा की काल्या शिकल्या विशयांत We have studied on abiding in Jesus. Yes or no? आम्ही शिकल्या जिजू सांगाता कशे एक कोटान रावचे म्हणून Or another word, remaining in Jesus. आणि जिजू सांगाता आम्ही कशे रावचे म्हणून. And the Bible says abiding in Him is abiding in His word. आम्ही जिजूच्या एक कोटान रावचे म्हळ्यार ताचे उतरां सांगाता एक जावन रावचे जावन आसा. It's there in John 15. ते बरयला जोहानच्या 15व्या अध्यायांत. Just make a little revision. आम्ही इल्ले रिविजन करया. It says in John 15:4. 15 चौथी वळ सांगता Read Konkani, brother. तुम्ही मुझे ते एक कोटोन रावा तेतना हांव तुमचे ते एक कोटोन रावतलो. जशे एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक सकना तशेंच मुझे ते एक जावन रावल्या करीत तुम्ही फळ दिवंक सकनात. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Correct? Praise God. Okay. The 7th verse you read again. 7th 7th. तुम्ही मुझे ते रावशा जाल्यार तुम्ही मोजे थंय रावशात जाल्यार आणि मुजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार आणि कितें नेक्स्ट आणि मुजी नेक्स्ट उतरां व्हॉट इज नेक्स्ट जेजूची whose words? Now what does the 7th verse says? If you abide in me and my words abide in you. This 7th verse tells us when you remain abide in me and my, not I am abiding in you. What is he saying? And my words abide in you. John 1:1, what did we read? In the beginning was the, and the word was God. So Jesus आता कितें म्हणटा? When you abide in me and my words abide in you. आता जिजू काले म्हणटा तुम्ही मुझे तेई रावशा जाल्यार आणि मुजी उतरां तुमचे तेई रावती जाल्यार. Are you understanding the समजले की difference? डिफरन्स. When you are abiding in Jesus, that means the word of God is abiding in you. जिजू तेई एक कोटोन रावचे म्हळ्यार देवाचे उतारच तुमचे तेई एक जावन रावचे. So how many of us desire to see Jesus? कितल्या जाणांक आशा आसा जिजूक पळोवंक? ना? कितल्या जाणांक? तुका ना जेजूक पळोवंक? म्हणजे भितर Hallelujah. हालेलुया. सगळ्यांनी हात वयर केले जेजूक पळोवंक आशा आसा. आता ये वाच पया 7th two lines वाच पया. 7th की हा 7th. तुम्ही Listen. तुम्ही मुझे तेई रावशा जाल्यार आणि मुजी उतरां तुमचे तेई रावती जाल्यार. Okay. तुम्ही मुझे when you abide in me. तुम्ही केदळा मुझे तेई सांगाता रावतात Jesus is saying- एक कोटान रावतात. जिजू सांगता ऐकू येना? Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay. The first verse says, if you abide in me. Understand these two lines. The first two lines of the scripture, John 15:7. If you abide in me, Jesus is saying, if you abide in me and my words abide in you. आता या 7वी ओळ्यांत कितें म्हळ्यार तुम्ही मुझे ते एक कोटोन रावाजे तितलेच न्ही म्हणटा केदाळ देवाचे उतार तुमचे ते एक कोटोन एक जावन रावता. So what we do in our life, we put the word aside and pray to Jesus, I want to see you. आमचे समस्ये काले म्हळ्यार आमी देवाचे उतार बगलेक दवरला आणि म्हणटा हांव देवा जिजू म्हाका तुका पळयजे म्हणटा आमी. Are you
understanding? आता तुमका समजता? In the beginning was the, and the word was God. So if you want to see Jesus, you don't have to pray that Jesus, I want to see you, and you do not touch the word of God. If you want to see Jesus, if you want to see God, you need to see him through the word of God. कित्याक आमी शिकल्या वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासोवे असलो, शब्द देव जावन असलो म्हणटा. शब्दचो देव जर तर हांव देवाचे उतार बगलेक धरता जाल्यार आनी हांव सांगता म्हाका देवाक पळयचे जाल्यार खंडीत जावं सादेना. देवाक पळयचे जाल्यार ताचे उतरां मरिफात मात्र साध्य. Baba, are you understanding? So many times, what is our prayer? Jesus, I want to see your face. Jesus, I want to see you in my dreams. Jesus, I want to see you. Please appear yourself before me. आमचे जायते पटी खाले मागणे जावन आसा. जिजू तुवें म्हाका पळयचे, म्हाका तुका स्वप्नांत no? म्हाका पळयचे, तुजे मुखा मळां पळयचे. इस आमची मागणी जावन आसतात. And we do not open this. आमी पूण पवित्र पुस्तक आमी उक्ते करूना. This is there in the cupboard for so many years. कित्याक एकय आसा आमच्या कबाटा भितर जायते वर्सां जावन भितर दवरला In our drawers. आनी तितले न्ही ड्रॉवरा भितर आमी दवरला. And during the time of house blessing, it is coming out once in a year. केदाळा पाद्रा बेजमेत करूंक येता तेदाळा मात मुखार येता. Yes or no? वय की न्ही? And all the year we are praying, Jesus, I want to see you in my life. I want to see you are working in my life. आनी हरी वर्सभर आमी हेच मागता, जेजू म्हाका तुवें पळयचें, म्हज्या जिवितांत तुजी कामां पळयचें म्हूण आमी सांगता. And we do not open this. पूण जाल्यार ही पवित्र पुस्तक आमी उक्ते करूना. What is there in the beginning? कित्याक आदी वेळा काळा पूर्वी कितें आसलें? What is there in the beginning in John 1:1? कित्याक जो एक पयली ओळ पयली अवसर कितें म्हणटा? वेळा काळा पूर्वी कितें आसलें? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yes or no? And now you read the verse in John 1:1, 14. आणि शब्द मनीस जालो. And Ani, शब्द मनीस जालो. read verse 14. Check in your Bible and just see what brother is reading. 14th verse. आणि शब्द मनीस जालो. Ani. And the word became a human being. And the Word Became human. and the Word. Read no. And the full of grace and truth lived among us. And the Word became, the first line, and the Word became. The word became a human being. Human being. Baba, you know why I'm telling you to read the Bible? Now, when you read it physically, right? That's your Bible, no? So when you read it physically, when you go home, you will not be confused. You know what I have read today. And you will go home and you will read it. Hallelujah. Thank you, Jesus. The Lord is training you. So when the training is there, there is a pressure. You might be feeling pressure from this side now. Yes or no? Yes. कित्याक Pressure feeling. प्रेशर आयल्यात. So pressure, when the pressure comes, right, then only you remain in that pressure. You pass the test, you will be raised high. So now you might be feeling a pressure and you might be sitting, why even I came and sat in front? I should have been sitting somewhere behind. No, God has made you sit here and He wants to teach you that you will learn and you will come up in your life by knowing the truth and applying the truth in your life. कित्याक म्हळ्यार हांव तुका येदोळटा तुजे वयर कित्याक दबाव घालता म्हळ्यार कित्याक तुका आतां कळी जायचे हे देवाचे उतार तूं फिजिकल रितीन पळोवचे न्ही, आत्मीक रितीन देवाचे उतार देव जावन आसा, जेजूस जावन आसा. केदाळ तुज्या जिवितांत अशें प्रेशर येतात जाल्यार कितें जाता गोता की प्रेशरांत समस्या वेळार ते परीक्षा तूं पास करतना मात तुका मुखल्या अंताक पळोवंक जाता आनी तुज्या जिवितांत बरेपण पळोवंक जाता. Agree? प्रेज गॉड. Yes or no? When we are studying in the school, आमी केदाळ इस्कॉलान शिकतले 10 days, 20 days, teacher is teaching us the portions, the lessons. वय 10-20 दीस आमकां काले करता टिचर शिकप आमकां शिकयता Subjects wise. विशयांत पाठ्य गोता आमकां सब्जेक्टा विशयांत. And then after 1 month, 2 month, what is there? आनी ताच्या 1 या 2 म्हयने उपरांत आमकां कितें आसता शिकल्या उपरांत एग्जाम परीक्षा. After teacher has been finished the syllabus and all, subjects and everything, after 1 or 2 months, what comes? केदाळा टिचर तुजे शिकप शिकयल्या उपरांत ताच्या उपरांत कितें जाता आमच्या परीक्षा आसतात वय गी. Yes or no? वय की न्ही. So during the exam, do you take your answer book and go inside? केदाळा तुमी एग्जाम येतात तेन्ना तुमचो आन्सर बूक व्हरून येतात गी. What will happen? केदाळ काले जाता वेल्यार
If you take your answer book and go inside the classroom, what will happen to sit for your exam? तेळा तुमचो नोट्स बुक या आन्सर बुक वेल्यार काले जाता परीक्षे वेळार Huh? They will not let you to go enter the room. Yes or no? तांणी They'll आमकां put भितर all your वचूंकच bags, everything outside. They even check your board and all where you put your papers. Yes or no? तितलेच न्ही आमकां भितर वचूंक सोडनात वयगी ते पुरा चेक करतात भितरच्या पयले एग्जाम बरोवच्या पयले Are ओके we allowed even to speak to each other? During the exam, are we allowed to speak to each other? एग्जाम परीक्षे वेळार आमी एकामेकाक उलोवंक अवकाश आसा कितें तुम्ही कॉपी करून पास झाले किती ना नाही शिकून पास झाले नाही स्टडी केला शिंकच्या टायमार प्रेशर येऊ ना फाल्यां पेपर आयज प्रेशर येऊ ना सो तुम्ही काल सांगले फाल्यां आन्सर करूंक बसना डिड यू सेड दॅट फाल्यां एग्जाम टुडे प्रेशर खंय पोटान दुखता खंय पाटीन दुखता खंय आनी तकली दुखता आनी मम्मीक सांगता जायना मम्मी म्हणटा वच बस क्लासीक आनी आन्सर कर येसो नो Yes. मागीर व्हरता डॉक्टरा लागीं प्रेज गॉड सांगू ना आमकां जेन्ना प्रेशर आयलो आमले फाल्यां जायना स्कुलाक वचूंक कित्याक शिकून जावना मम्मी म्हणटा वच बस क्लासीन आन्सर कर आनी मागीर डॉक्टरागेर या डायरेक्ट फ्रॉम स्कूल येस नो सो एग्जाम येता तेन्ना वॉट इज अ रिस्पॉन्स वेन एग्जाम कम्स वी हॅव टू आन्सर द एग्जाम येस नो परीक्षा आमच्या जिवितांत आमची जबाब कितें जावंक आसा आमी ताका सवालाक जापी दिवंकूच आसा येस नो वी होय ऑल की बीन टू नाही स्कूल वी ऑल हॅव बीन टू स्कूल रायट आमी सकट इस्काला गेल्या मो सो वी नो द सिस्टम ऑफ अ स्कूल आमकां गोत्ता न्ही आमा इस्कालाची पुरा So कळीत आसात if you don't like exam, जर तर तुमी सांगतात म्हज्या जिवितांत परीक्षा नाका can you request school not to keep exams? इस्कालाक सादी आसा की Only teach. परीक्षा दिनासतना खाली शिकोवन खाली दिवंक सादी आसा की इस्कालांत जाता की Did you ever make that notice? पळयला गे अशें तुमी Did you ever put that point in the meeting time? त्या We वेळार don't want exam. We don't like it. कोणी म्हणी सांगचे आयकला की आमकां परीक्षा नाका म्हणून इस्कालार Exam is another way is a pressure. कित्याक Yes or no? परीक्षा असल्यानंतर तुमचेर दबाव येता When there is exam, are you happy? Previous day, परीक्षा येताना तुम्ही त्याच्या पहिल्या दिसा संतोषान असतात happy? Heart is beating. आमकां काळ्या काले मारता Gop. डब 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 करून Yes or no? वय की नाही Yes. So when there is an exam, there is always a pressure before that. कित्याक केदाळ आमच्या जिवितांत परीक्षा आसा ताच्या पयले आमकां दबाव आसताच प्रेशर But to skip the pressure during the time of exam, you have no option. सॉरी To skip that pressure, there is no option. ते प्रेशर येनासतना बरी रावंक साध्यत ना प्रेशर येजेस परीक्षा पयले So you like it, you don't like it, you have to pass through that pressure. कित्याक तुमकां खुशी आसूंक पुरो या ना आसूंक पुरो तुमी त्या दबावा पास करनत मुखार वचत येत Even दबाव though you are shaking, sweating, whatever is happening, you have to go in the class and sit. तुमकां घाम येवंक पुरो कांपोवंक पुरो Understanding? कितेंय जावंक पुरो तुमी त्या Pay क्लासीक एग्जामाक वचत येत Yes or no? वय की नाही Yes or no? Did your school say you are my favorite child, so no exam for you? तूं म्हजे बरे भुरगे म्हणून इस्काल तुमकां सांगता की तुमकां एग्जाम आसची ना म्हणून परीक्षा Have you ever been a favorite child of a teacher? तुमी तुमच्या तुम्ही केन्ना टिचरीचे favorite child जावंक ना फेवरेट टिचरीचे भुरगे तुमकां जाला. फेवरेट असल्यात की तुमी पसंदाची टिचरीक मस्त Did you ever become a favorite child? You never, sister? One of the teachers used to like me. I was a favorite. आसात Okay, की कोणी म्हणी some. आसात At की least. Yes or no? Asad. So there would be a time that we were a favorite child of our teacher, correct? एक Now- वेळ असलो आमी टिचरीची पसंतदार भुरगीं जावन असले हांव Yes or no? Among the class, they might like you. या क्लासी सकडामध्ये तुमकां चड ती पसंत करताली Yes? वय की नाही In that situation, does the teacher tells you if you don't like, don't come for exam? त्या वेळार टिचरीने सांगला की तुका मोन ना जाल्यार एग्जामाक येनाक म्हणून टिचर सांगताली की Ever happened? तुमकां जाला गेशे She might guide you त्या वेळार ती काले करता तुका मार्गदर्शन दिता or help you to study the portion. तुका कुमो करता खंयच्या रितीन शिकोवंक म्हणून But no skipping the exam. त्यो परीक्षा सुकारी मारूंक ना जायना साध्य ना Understanding? समजता No matter how much God loves you, कितलोय तुमचो देव मोग करता आसूं पुरो there is a pariksha. जाल्यारय देव आमच्या जिवितांत परीक्षा आसात Hallelujah. हालेलुया So we cannot pray to God, don't send any testing in my life. त्या देखून देवा लागी आमी मागोवंक जायना म्हज्या जिवितांत कांय परीक्षा दिनाका म्हणून I cannot pray to God, don't put any trials in my life. हांवें मागोवंक जायना म्हज्या जिवितांत खंयची समस्या येवं नजो म्हणून Hallelujah. हालेलुया But on top of that, Jesus said, ताच्या गोरते कितें म्हळ्यार जिजू म्हणटा for my name's sake, म्हज्या नांवा खातीर
you will have the trials. तुमच्या जिवितांत कष्ट आसतलेस, The pressure will come. दबाव आसतलोस, Persecution will come. दोगदोनी आसतलीस, The evil will bring all the evil things in your mind. वाईट सकत तुमच्या जिवितांत वाईट हर एक हाडटलेत. But to overcome from that पूण त्या समस्येंतल्यान तुका भायर येचे तर is the word. खाली उतार. Because in the beginning कित्याक वेळा काळा पूर्वी was the word. उतार असले, The word was with God. उतार देवासोवे असले, The word was God. उतार देव जावन असले. And the 14th verse tells आणि us 14वी वळ म्हणटा this word became, आणि ये शब्द जालो, this word became ये flesh. शब्द This मनीस word जालो, became living. ये शब्द जालो जिवंत आमच्या म्हाका जिवंसो व्यक्ती जालो, And the word was made flesh आणि शब्द मनीस जालो and dwelt among us. आणि आमच्या मध्ये जियेलो, And we beheld आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. his glory, ताची महिमा the glory as of आणि तितलेच नाही, ताचे बापाची महिमा एकल्याच पुस्तक साजली. the only begotten of the Father, full of grace and truth. आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साजली. This word became flesh, ये उतार मनीस जाले, dwelt among us, आमच्या मध्ये जियेलो, and this word is full of grace and truth. आणि ते उतारस कृपा आणि सत जावन असले. This word became full of grace and truth. हे उतार संपूर्ण कृपा आणि सत जावन असले. This word became full of grace and truth. हे उतारस जावन झाले सत आणि कृपा जावन This झाले. word became full of grace and truth. हे उतारस जावन पावले कृपा आणि सत. This word became flesh and dwelt among us, and this word is Jesus, who is full of grace and truth. आणि ते उतारस मनीस जावन आयले आणि आमच्या मध्ये जियेले आणि ते उतारस कृपा आणि सत जावन असले. Hallelujah. हालेलुया. So this word became flesh and dwelt among us, who is full of grace and truth. हे उतार आमच्या मध्ये जियेले, तेच उतार जावन असले सत आणि कृपे जावन असले. Are you understanding समजले? this? So when I am desiring to see Jesus, he says, abide in me and my word abide in you. केदाळा म्हाका आशा आसा सोमिया म्हाका पळयचे, जेजू तुका पळयचे. केदाळा जेजू काले म्हणटा तुम्ही म्हजे सांगात एकवटान असल्यार आणि म्हजी उतरां तुमचे थंय एकवटान आसची गरज जावन आसा. Now the question is for you and I. आता सवाल जावन आसा म्हाका आनी तुका. The question is for you and I. म्हाका एक सवाल जावन आसा म्हाका आनी तुका. The question is for you and I today. आज सवाल जावन आसा तुका आनी म्हाका, How much we are abiding in his word. आमी कितले देवाच्या उतरांत एक जावन आसा. How much we are abiding in his word. आमी कितले ताच्या उतरांत एकवटून आसा. How much we became hungry for his word. आमकां कितले देवाच्या उतराची तान आसा. How much we became thirsty for his word. आमकां कितले देवाच्या उतराची तान आसा. How much we became desperate for his word. आमकां कितले ताचे उतार डेस्परेट आसा त्या उतराक आमी. Hallelujah. हालेलुया. When the sickness come for us, केदाळा आमकां पिडा येता, when the pain in a leg come for us, केदाळा आमच्या पायाक दूख येता, when head became so heavy, केदाळा आमची तकली जड जाता. happens? जाता गी? This happens? जाता गी? Your head is heavy, आमचे तकली जड जाता, your muscles are heavy, आमचे मसल्स हेवी जातात, the world gives you a medical report. आणि संसार आमकां मेडिकल रिपोर्ट दिता. Yes or no? वय की नाही? Does it happen? जाला गी अशें? Do we take that report and go home? आमी रिपोर्ट पळोवन खाले घरापाटी घरा येतात, फाटी येता फाईल घेऊन फाईल घेवन खाली सीधा Let's घरा say फाटी येता your, sonography report, ultrasound report, MRI report, अरे एक- X-ray report, MRI एक्सरे ब्लड रिपोर्ट हरी एक फाईल काढून आमी Blood सीधा test घरा येता. report. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट घरा येता फाईल काढून घरावरून ना डॉक्टरात देऊन येतात. खंय येता आमी We don't take that report सीधा at काढून home. सीधा जातात गे. You give doctor and you go home. दाखवून मागीर मागीर कालें करता. तो रिपोर्ट घेऊन तुम्ही घरा येतात वय गे. घरा येता असताना कितल्या पाटीन वर रिपोर्ट तुमच्या लागी उलोवन आसा. केदाळा तुम्ही रिपोर्ट काढून आयल्यात, कितलो वेळ तो रिपोर्ट तुमच्या लागी उलयता. You get the report, you meditate on the report for how long? तुमका रिपोर्ट मेळलो आणि त्या रिपोर्टा limit. विशयान कितले तुम्ही नियाळ करनासल्यात. 24/7. Praise God. Correct. Yes or no? 24/7 वय गे Yes or निरंतर. no?
Are you understanding? समजता तुमका? Are you following? Jesus said, abide in me, जेजू काले म्हणटा तू म्हजे सांगात एकवटान राव my word in you. आणि म्हजे उतार तुझे ते आसा. So when I get the report, केदाळा रिपोर्ट म्हज्या हातार येता. what is abiding in me? केदाळा म्हज्या हांव खंयच्या कोणा सांगात एकवटान आसता? आ? Hallelujah. हालेलुया. Are you getting the answers for your question? आता तुमका तुमच्या सवालाक जवाब मेळून आसा. Is Lord really speaking to you right now? आता सोमी तुमचे लागीं उलोवन आसा ह्या वेळार. What is he saying? John 15:7. कितें जुआंव Read सो it, read. Open 15वो your Bible. अध्याय Open your 7वी Bible. ओळ कितें You all म्हणटा? read. Open your Bible and you pay attention. Brother will read. You look into your Bible. Look into your Bible. John 15:7. 7 म्हणले गे तुम्ही म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार Again. Read again. तुम्ही म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार परत्यान. तुम्ही म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार परत्यान आणि एक पावट. तुम्ही म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती Pay जाल्यार attention everybody. Again, brother. I'm so sorry. ओके तुम्ही म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार जाल्यार तुम- next. तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटले. तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटले. आणि एक परत्यान लास्ट लाईन. तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटले. हालेलुया. हालेलुया. तुमकां जेजून सांगला सगळे मेळटले. केदाळा जेजूच्या एकवटान when you remain abide in him, what does that mean? He only said the next line. When you remain abide in me and my word abide in you. जेजूच्या एकवटान रावचे कितें एकवटान रावचे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजूचे एकवटान राव जेजू सांगात एकवटान रावचे तितल्यान ताचे उतरां सांगा ती आमी एकवटान रावचे जावन आसा. Can we have a scripture here on the screen? John 15:7. John 15:7. Hallelujah. Hallelujah. Now, what is Jesus saying? When you remain, abide in me, and my word abide in you. आता जेजू खाले म्हणटा केदाळा तुम्ही म्हजे सांगात एकवटान रावतात आनी म्हजे उतार तुमचे थंय एकवटान रावता. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Do we want? Do we have desire? आमकां आशा आसात. Do we have our needs? आमकां गरजो आसात. Do we want certain things in our life? आमच्या जिवितांत संगत्यो आमकां गरज आसात. And we are praying from years and years and years. आमी जायते वर्सां जावन मागोवन आसाव. Yes or no? वय की न्ही. Our peace has been stolen. आमची शांती सोरून व्हेल्या. Our joy has been stolen. आमचो आनंद सोरून व्हेला. Our health has been stolen. आमची भलायकी सोरून व्हेल्या. Our wealth has been stolen. आमची समृद्धी सोरून व्हेल्या. Everything has been stolen. एक सोरून व्हेला. Who is that thief? कोण तो सोर? कोण तो? कोण तो? बरी ओळख आसा न्हय तुमकां? जेजूची उणी आसा, सैतानाची चड आसा. कोणाची ओळख चड आसा तोच आमच्या लायफान काम करून आसा. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? To whom we know more, that person is only ruling my life. कोणाच्या विशयांत आमकां चड कळीत आसा तोच व्यक्ती आमच्या जिवितांत आमकां नियंत्रण करता Now यादिका चलयता. now you decide to whom you want to know more. आता तुम्ही त्या देखून आता तुम्ही निर्धार करा कोणा विशयान तुम्ही चड जाणा जायचे म्हणून. If I know more about Satan, he is a thief. जर तर हांव सैताना विशयान म्हाका चड जाणा जावंक जाय तो सोर जावन आसा. He takes from you. ते तुमचे जावन तो खाण व्हरता. And if you know more and more Jesus, केदा- he doesn't take from you, but in fact he gives you. केदाळा तुम्ही ताच्या बदलाक जेजू विशयान चड आनी चड जाणा जाता तो खाण व्हरिना ताच्या बदलाक तो तुमकां दिता. Hallelujah. हालेलुया. Thief comes to steal, to kill and to destroy. कित्याक सोर येता फकत सोरूंक लुटूंक आनी नाश करूंक. Thief comes to steal, सो to kill and to destroy everything in your life. सोर येता सोरूंक नाश जुशी मारूंक आनी हर एक नाच करता. And Jesus says, I have come to give.
जेजू काले म्हणटा हांव आयला दिवंक. Hallelujah. हालेलुया. Jesus says, I have come to give life in abundance. जेजू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक, भरून भरून ओमतोंचे जिवीत दिवंक. Hallelujah. हालेलुया. So म्हाका if I know म्हाका कोणाची चड वळख आसा, म्हाका when I know someone more than anything else, that person is ruling in my life. जर तर म्हज्या जिवितांत हांव चड कोणाची वळख करता ताच्या सांगाता वेळ करण्याचा तो व्यक्ती म्हज्या जिवितांत अधिकार चलयता. Yes or no? वय की नाही? The person to whom I know more, that person is ruling my life. कोण हांव चड वेळ जना विशयांत जर व्यक्ती सांगाता या खंयचे संगती सांगाता वेळ कशी जाल्यार ती संगत त्या नाला तो व्यक्ती म्हज्या जिवितांत अधिकार चलयता. Hallelujah. हालेलुया. Let me give an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. Do we have friends? आमकां इश्ट आसात की? Do we have friends? इश्ट आसा तुमकां? Everybody have friends? अरे एकल्याक आसात? Okay, those who have friends, put your hands up. I कोणाक have friends. कोणाक पुरा इश्ट आसात हात वयर घाला. उरलेल्यांक ना की हात वयर घाला म्हणल्यार कोण सगळे भिवन आसा? तुमचे कडल्यान कांय काण घेना कांय दिना. ओन्ली आय वॉन्ट टू नो. आसात की? So we have friends. Okay, put your hands down. आता How many of you have best friends? आता तुमकां बरो घट्ट इश्ट. बरो फ्रेंड कोण आसा? फ्रेंड घाला. Best friend. बेस्ट सारको घट्ट फ्रेंड. बरो प्रामाणिक ऑनेस्ट Not just ओयल्या वयर फ्रेंड. बरो एकदम Best. बेस्ट असल्यान Best, अत्युत्तम best, best. अत्युत्तम फ्रेंड कोण आसा तुमचो? आसा की? आसा. आसूंक जावंक पुरो न्ही. We can have. Do you have a friend? Best friend? Very best friend? Very close friend? Whom East. you can trust? Whether it is girl or a boy, whatever. I'm not saying boyfriends or girlfriends, that kind of things, okay? I'm saying best friend. Whom you can trust. बरो इश्ट अत्युत्तम इश्ट कोणा वयर म्हाका पातेनी दवरे ताच्या विशयान हांव उलोवन आसा. तुम्ही फ्रेंडशिप करिनात मेंगलोरांत? गोंयांत तूं विचार, one person will have so many friends. पण आमच्या गांवांत गोंयांत एका व्यक्तीक जायते इश्ट आसात. And then they in group also they go out and all of those things. आणि ते But they have सांगाता friends. मेळटात भायर येतात पूण You all सगळ्यांक don't have इश्ट friends? आसात. You all don't have friends? तुमकां नात की इश्ट? You all are not going out of your house or what? तुम्ही भायर वचनात घरा जावन? Asad. So best friend Asa. Asa. Now, I want to ask you, when you have not just a friend, but when you have a best friend, हांवें तुमचे लागीं विचारलें खाली इश्ट न्ही बरो अत्युत्तम इश्ट आसा गी म्हणून that person can rule your life? तो व्यक्ती तुज्या जिवितांत अधिकार चलोवंक अवकाश आसा? Yes or no? वय गे? आ? And possible you will also listen to that person? तितलेंच न्ही त्या व्यक्तीक तुमी आयकचें पडटलें? Yes or no? वय गी न्ही? To whom you spend time with more and more, केदाळा तुमी एक व्यक्ती सांगता चड आनी चड वेळ करतात. to whom you know more and more, केदाळा तूं जो व्यक्तीक तुमी चड आनी चड जाणा जातात that person can make rule in your life. तो व्यक्ती तुज्या जिवितांत अधिकार चलयता. That person can decide for you. तो व्यक्ती तुका निर्धार तो घेता. That person can, take decisions for you. तितलेच न्ही तुज्या जिवितांत निर्धार तो काण घेता. Hallelujah. हालेलुया. Are you following? आता So समजा in a worldly ways, we understand the term when we have the best and the best friend, that person can make a decision, that person can make, suggestions for me, that person can decide for me, that person can rule in my life. आमी संसारी रितीन आमी जाणा जाल्या हांव तो व्यक्ती केदाळा ताचे सांगात हांव चड आनी चड वेळ कशी जा तो म्हज्या जिवितांत अधिकार चलयता म्हजे थंय तो निर्धार घेता हर एक ताचो दबाव म्हज्या जिवितांत आसा म्हणून. Asta ki na? आसता की ना? Can happen or no? जाला की? Surely it can happen, right? होय. And then after some time, if that person is not, in the word of God, जर तर तो व्यक्ती देवाच्या उतरान ना तर not necessary that person can lead you to a righteous life तो or righteous path. तुमकां तो व्यक्ती सारक्या वाटेन व्हरता म्हूण सांगूंक साध्य ना नितीवंत वरणाच्या वाटेन. Yes or no? वय की न्ही? जायते फावटी आमी पळयता आमकां कंप्लेन्स आसता आमच्या भुरग्यांचेर. Many times we have complaints on our own children. जायते पटी आमकां येतात आमच्या भुरग्या विशयान जायती दूर या कंप्लेंट्स. And then we come and say, my child is very good. आमी तेदा कितें म्हणटा म्हजो भुरगो भारी बरो The fellowship with his friends is not good. कित्याक ताची इश्ट आसा पळय त्या सांगाती तांणी सारके नात ताच्या Yes or no? वरवीं. वय की न्ही? The friends of my child is not good. कित्याक ताचे इश्ट ते समानात सारके नात.
The friends of my child is spoiling my child, त्या इश्टांनी म्हज्या भुरग्याक पाड केला. putting my child in a bad habit. तितलेच नाही, तांच्या वरवीं म्हज्या भुरग्याक आता वायट सवय And लागला. because of that company, my child is adopted this addiction, that and this and that, got involved in certain things. ताच्या सांगात असल्या बरी Possible? वायट सवयीच्या ते आता म्हजो भुरगो लाभ जाला. To whom we are blaming? केदळा आमी कोणाक दुस्सात हांव Sangati, कोणाक fellowship. सांगात्याक. But do we blame our child? कित्याक आमच्या भुरग्याक आमी दुस्सात हांव Do we blame ourselves? आमकांच आमी दुस्सात हांव Do we blame ourselves and say, I failed in giving him the truth? आमी केदळा आमी ओपोंक तयार आसा की हांव चलवाल्या म्हज्या भुरग्याक सत कळीत करूंक गो. Do we blame ourselves, I failed in giving him Jesus? आमी आमकांच आमी ब्लेम करता दुस्सात हांव की हांव चलवाल्या भुरग्याक जिजू विशांत दिवंक जिजू कळीत Do करूंक we गो. blame ourselves that I failed in giving Jesus to him to remain abide in Jesus' word? हांव केदळा म्हाकाच हांव दुस्सात हा की ताका भुरग्याक हांवें शिकयला की जिजू ते कशें एकवटान रावचें म्हूण शिकोवच्या विशांत. Or I am making a decision to blame the fellowship what he is having in his life? कित्याक ताच्या बदलाक आमी खाले करता हांव ताच्या जिवितांत कोण आयला तांच्या विशयांत आमी दुसोन आसता हांव. Understanding, no? Okay. Now you have two languages. If you miss in English, you have in Konkani. If you miss in Konkani, you have in English. So no way you can say I have not understood. Two languages are speaking to you now. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. The Lord's plan is to do a great and mighty things in your life in the name of Jesus. कित्याक देवाची खुशी जावन आसा तुजी जिजा जिवितांत व्हरती Amen. व्हरती कामां करचे जावन आसा जेजूच्या नांवान. Hallelujah. हालेलुया. Now, instead of blaming ourselves that we failed in giving the truth and Jesus to my child, I am blaming somebody else. म्हाका तांवे दुसोवच्या बदलाक भुरग्याक जिजू विशयांत कळीत करच्या बदलाक हांव कितें करना आसा हांव अनेक व्यक्तीक दुसोवन आसा. So many families, parents, fathers, mothers, we are praying for our children. Yes or no? जायते कुटाम आवय बापूय तांच्या भुरग्या पासत मागून आसात मागणे करना आसात. Yes or no? वय गी न्ही Don't we? वय गे Parents, वय uncle, गे aunties, वडिलांनो are we not praying for our children? आमच्या भुरग्या पासत आमी मागता गी ना. That my child, my child, my son, my daughter has gone into a wrong fellowship. They are doing wrong things in their life. Don't we? Are we not आमी praying for सांगता our children? म्हजे म्हजो पूत ताच्या जिवितांत वायटाक सांपडला वायट सवयाक सांपडला म्हणून. Yes or no? वय गी न्ही. Me as a mother, हांव एक आवय जावन and my child is 5 years old. म्हजे भुरगे 5 वर्साचे आसा. But when I received the word for the first time, केदाळा म्हाका पयले देवाचे उतार मेळ्ळे. she was 1 year 3 months. तिका त्या भुरग्याक 1 वर्स 3 म्हयने जावन आसले. You can say 1.5 years. 1.5 वर्सां सांगयेत 1.5 वर्स. Yeah, 1.5 1 years. and a half. When I received the word, she was 1.5 year. केदाळा म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळे त्या वेळार ते भुरगे 1.5 वर्साचे जावन आसले. But now she is 5. आता ताका 5 वर्सां जाल्यात. So when I got my child, she is a girl child. ते हांव जल्माले ते चेडू भुरगे जावन आसले. And when I got a girl child, I was happy because God's gift for me. हांव ते चेडवाचे जल्मा उपरांत हांव संतोश पावताले कित्याक देवाचे देणे जावन आसले. But at the same time, पूण त्याच वेळार thoughts started to come. म्हज्या मनार चिंतना येवंक सुरू जाली. She is a girl child. ते चेडू भुरगे Extra protection to be given. ताका चड हांवें रक्षण दिजे. You know, I have to be very careful हांवें मस्त जागृत आसाचे. because the mentality of we कित्याक- think that if boy is no tension, he can do whatever he want. कित्याक आमची मनाची परिस्थिती अशी आसा की चेडे जाल्यार रोवना चेडू म्हणटाना आमी मेंटॅलिटी आमची त्यार Extra नमुन्याची care, आसा. extra worry. चड आमी जागृत करीचे Yes or ताच्या no? विशयान To चिंताचे. protect her till she gets married. केदाळा ते खास जाता पर्यंत Do we have in Mangalorian same mentality? तस मेंटॅलिटी मनोभाव आमकां आसा की खोडयाळकारांक. असा सगळे तकले असे जातात. सगळ्यांचे तकले येस 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 येस. सो इफ इट इज अ बॉय काय प्रॉब्लेम ना. बॉयज लेट देम गो. नो चेडो जाल्यार रोडना कांय रगले ना हा. प्रॉब्लेम. चेड्यांचे आसा. चड कोणाचे आसा माई? चेडवांचे आसा न्ही. ही आवय चेडवाची आवय सेम थिंकिंग. द थॉट बिगॅन टू टॉर्मेंट मी. तेच रितीन म्हाका हे चिंता दसताले. आनी भुरगें केदेशे आसा? बाळक. भुरगे कितले आसा? बाळक सारखे ल्हान. 1.5 वर्स. चिंतना खंयची? ते जेन्ना 12, 13, 14 वर्सांचे जातले तेन्नाची चिंतना म्हाका आतां उतरान नासले हांव. I was not in the word. केदाळा देवाच्या उतरांत हांव नातली त्या देखून भुरगे ल्हान आसतनाच चिंतपा केदाळाच्याली भुरग्याची 13-15 वर्साचे प्रायाची चिंतना त्या वेळार येताली भुरगे 1.5 वर्स आसतना. Mothers, are you understanding me what I'm saying? कितें If you are a आवयांक parent of a girl child, आवयांक आतां कळी जावन आसा की हांव कशें उलयता म्हणून चेडवा भुरग्या विशयांत.
Hallelujah. हालेलुया. So before even she turned first to 5 years or 10 years or 15 years, I am thinking when she's become 18, 19, what will happen? हांव ते 5-10 वर्स जावच्या पयलेच 20-25 वर्सां जाता ते हांव चिंतून आसली त्या वेळार, And full of worries. कित्याक त्या वेळार मस्त खंती नासली, Because the word of God was not abiding in me. कित्याक देवाचे उतार म्हणजे ते एक जावन नाटले. I was not abided in Jesus. तितलेंच न्ही, हांव जिजू ते एक जावन नाटली. So when I was not abided in Jesus, हांव त्या देखून खेताला जिजू ते एक जावन नातली. I was abided in the system of the world. हांव या संसाराच्या नियमांतय हांव एक जावन आसली. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding what I'm saying? हांव कितें सांगता तुमकां समजून आसा? When I was not in the word, when I was not abided in Jesus and was not abided in his word, no abiding in Jesus, no abiding in his word, I was full of worries. म्हणजे ते उतार नाटले वरी म्हाका जिजू ते एकवटून रावंक जावना. हांव जिजू ते एकवटून नाटले वरी म्हणजे ते देवाचे उतरां ते एक जावंक आमकां जावना. त्या देखून म्हणजे ते खाली फकत चिंता या खंत मात असले. So does the devil cares whether you are in the word or whether you are not in the word? सैतान काय चिंता की तू देवाच्या उतरांत आसा या संसार आसा ताका काय पडून गेला की? He does, for him it doesn't matter. ताका ती काय पडून वचोंक ना. He only comes to steal, to kill and to destroy. ताचे एकच काम सोरचे, जीवशी मारचे आणि नाश करचे. Did you ever went into worries? तुम्ही तुमच्या जिवितांत तुम्ही केदाळ म्हणी खंत केला की? खंत तांकां येना कोणाकी खंत ना, म्हाकाच खंत सगली. तुमकां तुम्ही सगळी बोरे, तुमकां कोणाक खंत ना आसा? आसा तुमकांय आसा? सेम कॅटेगरी? आता ना हिचे फोटो काढा, या सिस्टरचा फोटो काढ, आता खंत ना म्हणटा ती, आणि मस्त माझ्या व्हॉट्सअपार सेंड कर. हालेलुया. हालेलुया. कॅमेरा घालया. जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग, हू सेड देयर इज नो वरी? प्रेस कोणे सांगले हांगा कोणा म्हाका खंतच ना म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. Are you angry? No. Yes. Hallelujah. Praise God. So, आम्ही हांगा कोण तरी अशी आसा आमकां खंत ना, worries ना. Is there anybody over here who doesn't get worry at all? हांगा कोणी म्हणी आसात की खंत या बेजार Doesn't get नाटले into fear at all? तितलेच नाही भिरांत नाटले कोणी आसात की? Doesn't get into the thoughts of what will happen in the future? तितलेच नाही मुखल्या जिवितांत कितें जाता म्हणल्यार चिंता Are you बे not नाटले कोणी thinking आसात about की? your future? आणि तितलेच नाही What will happen? आमच्या भविष्या विशीं तूं चिंतून आसाय? Yes or कितें no? जाता? We are thinking all of these things, right? वय गे? Because this mind is empty without the word of God. कित्याक आमचे मन खाली असतात देवाच्या उतरा विणे. Hallelujah. हालेलुया. Because when God says, when you remain abide in me, केदाळ देव सांगता तू म्हजे सांगता एक कोटोन आसताय and my words abide in you, आणि म्हजे उतार तुझे ते एक जावन रावता, then only you will have a confidence to ask God whatsoever you want. तेदाळ मा तुका ते धैर्य येता तुका कितें जाय ते मागोंक. And it shall be done unto you. तेदाळ तितलेच न्ही ते तुझ्या जिवितांत तुका मेळटा. But in our life, what do we do? पूण आमच्या जिवितांत आमी कितें करता? You can see this comma. ते कोमा हांगा पळयतात. We don't want this part. तो आमकां तो कोमा नाका. We want only this part. आमकां I will ask what I want and it shall be done for me. And I'm waiting from 20 years, 25 years, 30 years, nothing is happening. आमकां ते कोमा बरयला ते बाट आमकां नाका. बाकीचे सकले पुरा जाय कितें आमकां मागले आमकां मेळाजे. And all of our life we were doing the same thing. त्या देखून आमच्या काय म्हणटात जिवितांत सगळे पुरा आमी हेच करना आसाव. Are we not a people who are master in prayers? आमी मागण्यांत तोडले चॅम्पियन गे. Yes or no? होय की नाही? From when? From our small childhood. कित्याक आमी Pray, ल्हान pray, तावन pray. God will do good in your life. Pray, pray, pray. God will do in your life. Pray, pray, pray. And God will give you. And we are praying, praying, praying and asking, give me, give me, give me, give me, give me. No abiding in Him, no abiding in His words. आमकां ल्हान तावन आमकां संवय जाल्या आमकां शिकले हांव मागा 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 देव दितलो देव दितलो देव दितलो म्हणून. पुणी आमकां हे कोणी आमकां हे शिकोवना जिजू ते एक जावचे उतरा ते एक जावचे कशें म्हणून. Yes or no? होय की नाही? Is it making sense for us what we are studying? आता तुमकां कांय मिनिट जळकाता समजाता तुमच्या मतीक You know, शिकोवन आसा त्या विशयांत every month एरी एका म्हयन्यांत the word is the same. कित्याक देवाचे उतार ते तशेंच सेम बदलाना. But you know what happened with us? पूण आमचे ते काले जाता हांव करता की तुमकां Do you want to know? तुमकां कळीक जावंक जाय. Every month the word is the same. एरी एका म्हयने देवाचे उतार तेच. But the problem with us, पूण 4 समस्या days कितें finish,
सॉरी 4 days finished. प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार 4 दीस मुक्त जाले We go home. आमी घरा फाटी येता Don't remain abide in him which is not abiding in his word. आमी तेही ताच्या सांगात एक कोटून रावना ताच्या उतरात एक जावन रावना Again full of worry आता काय जालें ताच्या बदलाक प्रत्येक कंतीन समस्या टेन्शन सुरू जालें and waiting when the day will come I have to go for retreat. आता परत आमी चिंता केदाळा तो दीस येता परत रितेरीक असो Hallelujah. हालेलुया And you know at that time what happens? त्या वेळार कितें जाता We don't get somebody along with us. सॉरी We don't get somebody else along with us. त्या वेळार आमच्या सांगात कोणी आसनात We are only coming एकलो सव येता because I think that nothing is working. I need to take more and more and more. कित्याक म्हज्या जिवितांत कांय जावन आनी की म्हाका जाय खाण घेजे म्हणून But when I come for the last month, केदाळा हांव आदल्या म्हयन्यांत आयलो practice the word in my life, केदाळा ते हांव जिवितांत काले शिकला म्हज्या जिवितांत कार्य रुपाक गेले remain abide in Jesus, जेजूचे एक जावन रावलो remain abide in his word, ताच्या उतरात एक जावन रावलो and then I will ask ते दळा हांव कितें मागता and it shall be done. ते दळा म्हाका मेळटा And when I do this process, केदाळा हांव करता next month when I come, ते दळा नेक्स्ट म्हयन्यांत हांव येताना I get people with me and say, आणि थंय हांव अनेकल्या व्यक्तीक सांगता हांव because come and see, last month when I have attended, Amen. this has happened in my life. लास्ट म्हयन्यांत हांव रितीरेक अटेंड जाल्ले पण म्हज्या जिवितांत जालें म्हणून हांव ताका सांगता हांव त्या व्यक्तीक Because many times, I was failing. I said, Lord, nobody is listening when we give the word. हांव जायते फावटी हांव सांगता कितें देवाचें उतर दितना हांव तें स्विकार आमी करिना हांव Don't we have the same question? Nobody is listening, nobody is coming. When we call, they say, we know, we know. आमी सांगता हांव जायते फावटी आमी देवाचें उतर दितात आनी आयकनात खाण घेनात आनी तांकां कळीत आसा म्हणटात Yes or no? वैगी Did you ever try to call people with you? तुमी प्रयत्न केला की तुमच्या सांगात रितीरेक आपोवन हाडूंक And what जाणाक do they say? कितें म्हणटात तांणी They say, I know. तांणी म्हणटात I watch online. म्हाका कोत्ता कळीत आसा हांव ऑनलायनार पळयता I know the word. म्हाका देवाचें उतर कळीत आसा Yes or no? वैगी They न्ही say that. Wait. They say it once. ते एक पटी सांगतात की एक पटी They say only one time, ते right? काल एक पटी म्हाका सांगले तांणी When you call them, how many times they repeat again and again? केदाळा तुम्ही परत तांकां कॉल करतात कितले पटी ते परत तेच सांगतात Or only one time they give you the answer? एकच पटी ते जबाब दितात की How many times they give you the answer? One time, right? कितले एक पटी दिले मो जबाब When I go and call you, I Keda- said, come brother with me, there is a retreat in Ullal, you come with me, nice word. And you are calling me. I will tell you what, no brother, I know the word. You go, you carry on. How many times I'm answering you? One time. But when I go, how many times I'm repeating that same answer what my friend has given? When I call, nobody listen. When I call, nobody listen. When I call, nobody listen. How many times we are repeating this? How many times that person has told you? How many times I'm confessing it again and again? हांव एका व्यक्तीक रेतीरेक वचून आपयता ते दाडा तो काले म्हणटा म्हाका कळीत आसा वैगी तो कितले पटी म्हणटा एक पटी ताणें सांगले एक पटी पूण तूं येना ताचे परत ताणें सांगले उतार हांव कितले पटी ते रिपीट करनासता आ Many times. ताणें एक पटी सांगले त्या व्यक्तीन बट हांव कितले पटी ते रिपीट करनासता असल्यांक बरो सांगता की ना हांवें ताका सांगलें तो येना म्हाका कळीत आसा तो येना म्हाका कळीत आसा सांगता की ना And when we confess the same word again and again, what does it become? केदाळा आमी ते सांगता परत परत सांगता कितें जाता कळीत आसा What does it become? काले जावन आसा ते सांगले उतार परत परत सांगले It becomes a strong foundation in your mind. When I call, they say, I know, they don't want to come. कित्याक तुज्या मोतीर इतले घट्ट बुन्यादी बरी रावता की हांवें सांगला ताणें सांगला ते तुवें परत परत सांगल्या बरी ते तुजे ते सॉंग ते सांगले उतार एक काले म्हणटा घट्ट बुन्यादी फातर घाल्ल्या बरी जावन आसा ते And उतार when it becomes a strong bunyad foundation, केदाळा ते बुन्याद जाता घाल्ली कठीण is it giving us faith तेळा तुका तो भावार्थ दिता की or ते उतार unbelief या अविश्वास दिता to call even for the next person? ते दाडा तुका अनेक व्यक्तीक आपोवंक जाता की You know, when we walk in faith, केदाळा आमी भावार्थान चलता Holy Spirit does the job. केदाळा पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत काम करता When you depend on Him, केदाळा आमी ताका डिपेंड जाता पवित्र आत्म्याक He does the work. तो काम करता And when we depend on Him, केदाळा आमी ताका डिपेंड जाता He wants our mouth to speak, तो आशेता आमी आमच्या तोंडांत उलोवंक to convict or convince that person, to convict that person whom you are calling. केदाळा तो व्यक्ती त्या व्यक्तीक पवित्र आत्मो खात्री करता To get that person for the retreat. त्या या रेतीर घेवंक But our mind has to be free.
त्या देखून आमचे मन फ्री जावंक आसा not with the strong foundation of unbelief, त्या काय म्हणतात अनबिलीफाच्या स्ट्रॉंग फाउंडेशन वरवी न्ही that this person has already come and receiving the word of God by faith. आम्ही भावार्थान ते सत्वानी जे की तो व्यक्ती तो भावार्थान आयला आणि देवाचे उतार तो स्वीकार करून Hallelujah. असा म्हणून हालेलुया So if anything, if I want to change in my life, तर म्हज्या जिवितान कितेंय म्हाका बदलूंक जाय तर I have to remain abide in Jesus, हांवें जिजू थंय एक जावन रावंक आसा and I have to remain that His word has to remain abide in me. तितलेंच न्ही ताचे उतारी म्हजे थंय एक जावन रावचे Hallelujah. हालेलुया Because this word कित्याक हे उतार is power, ह्या उतराक सकत आसा living, जिवे जावन आसा active, क्रियात्मक जावन आसा sharper than the double-edged sword. दोन दरीच्या तलवारी पास चड कातरूंक शकता Hallelujah. हालेलुया The word which you have just read आज तुवें उतार कितें आसा वाचले is God Himself. ते देवाचे उतार देवूच जावन आसा And this word, हे उतार what we are learning, आमी शिकून आसा is the word हे उतार became flesh, ते उतार मनीस जालो dwelt among us, आणि आमचे मध्ये जियेलो which is full of grace and truth. ते जावन आसा सत आणि कृपा Hallelujah. हालेलुया And the Bible says आणि पवित्र पुस्तक सांगता that Jesus said, जेजू म्हणटा you shall know the truth, तुका सत कळी जातले and the truth shall, आणि सत तुका आणि सत तुका set you free. सुटका दितले Hallelujah. हालेलुया Who is that truth? कोण सत जावन आसा What did Jesus said in Jesus. John 14? कितें जेजू I am the, जेजू 14वी वेळेन काले म्हणटा हांव जावन आसा I am the truth, हांव सत I am the हांव way. वाट and I am the हांव जिवीत life. So in that scripture it get confirmed to us Jesus is that truth. या उतरावर आमकां कळीच आसा जेजू जावन आसा सत Jesus is the word of God जेजू जावन आसा देवाचे उतार which became flesh, ते मनीस जाल्लो उतार dwelt among us, आणि lived with us, आमचे मध्ये जियेलो जावन आसा आमचे मध्ये जियेलो, आमचे मध्ये जियेलो and he is full of grace and truth. तो एक संपूर्ण कृपा आणि सत जावन आसा Hallelujah. हालेलुया Thank you Jesus. हर गां जेजू Are we fighting with the bad habits? हांव आमच्या वायट सवय विरुद्ध आमी झुजून आसा गी Yes or no? वय की नाही Do we even have a bad habits in our life? आमच्या जिवितांत वायट सवय आसात गी नांत की तुमका आसात गी कसले संवय आसता? Example. What would be that bad habits? For example, खंयची वायट सवय आमच्या जिवितांत मेन आसतात व्हडल्यान व्हडली खबरो करूंक, खबरो एकामेकाची खबरो करूंक. Speaking about each other, gossiping we say in English, gossiping. वय खबरो करची आसात गी Okay, what सवय? else? Bad आणि habits. आणि दुसरे आणि कसले वाईट संवय आसूंक आणि पुरो खंयची आमकां. आसात राग हा ओके ओके व्हेरी सोरो? गुड व्हेरी गुड. कितें पिवचें कसले सोरो. सोरो पिवचें सोरो म्हणटात पिवचें, आमी. ड्रिंकिंग हॅबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहोल. आं. करेक्ट ओके आनी कले आं? क्रिटिसायझिंग अदर्स येस येस व्हेरी ट्रू. अरे एक दुसरोंचे जजिंग अदर्स न्यायनीत करचे तीर्प दिवचे आनी आनी कले एंगर एंगर राग 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 जेलसी. मोसोर Oh, there are so many. Yeah, the works of the flesh. Hallelujah. हालेलुया Okay, but one thing is good that people are admitting these are the things there. You know, some places when we ask what are the bad habits, nobody open their mouth. पण एक बरी खबर खाले म्हणला तुम्ही ते एक्सेप्ट Nobody wants to say, but आमच्या I'm happy जिवितांत that एले at पर आसा least म्हणून people said it over here. पूण जायते कडे जो व्यक्ती स्वीकार करूंक तयार ना म्हणजे ते पुरो वाईट ह्यो सवय आसात म्हणून. Because if I don't accept that yes, I'm going through, God cannot change your life. जर तर केन्ना म्हणसर हांव ते स्वीकार करिना म्हणजे ते आसात म्हणून तुमचे ते बदलान येवंक साध्य ना. Because to admit what you are doing, कित्याक तुम्ही कितें करतात तुम्ही ते ओळखून घेतात and when you need a help to come out of it, केदाळा तुम्ही मागतात थंय समस्येतून भायर येवंक that's a sign of your humbleness before God. ते तुमचे देवा थंय तुमचे खालतेपण दाखयता. And when you are humble before God, केदाळा तुम्ही देवा थंय खालते जातात His mighty grace is flowing in your life ताची सरपदर कृपा तुमच्या जिवितांत कार्यरूपा देवता to set you free from these habits. तेदाळा त्या वायट सवयेंतल्यान तुमकां सुटका मेळटा. But if a person is having a habit of gossiping जर तर एका व्यक्तीक खोबऱ्यो करच्यो सवय आसा and that person doesn't want to give up, जर तर तो सोडूंक तयार ना
If that person really wants to continue because he likes to gossip again and again, तो ताका निरंतर ते करूंक तू जाय ते ताका तांतून ताका खुशी मेळटा and म्हण चिंता temporary joy or happiness he's getting in that, तांतून तो तात्कालिक संतोष या कुशलकाय मेळटा ताका never accept and go before God, Lord, set me free from this. तो देवा मुखार वचून सांगिना हांव म्हाका त्या समस्यांतून भायर येजे म्हणून That person is not remaining or abiding in Christ, तो जिजू ते आनी जिजू ते उतरा ते एक जावन रावना but he wants to remain abide in that bad habit. तो जर तर त्या जावना तर तो त्या वाईट सवयत एक जावन And when रावून you आसता remain abide in that bad habits, केदाळा तुम्ही ते वाईट सवयत एक जावन रावतात these are the bad habits of the devil, ती वाईट सवय जावन आसा सैताना जावन येवची जावन and he is a आसात thief. तो सोर जावन आसा And what does he do? तो सोर कितें करता John 10:10. जो सो दावा अध्याय 10 ओळ कितें म्हणटा He will steal first, तो पहिले सोरता and then he will kill us. तो जीवशी मारता He will kill all the good things what God has given in our life already. कितें तो सोरता म्हळ्यार आमच्या जिवितान कितें पुरा देवातावन आमकां बरें कितें मेळ्ळां तो सोरता He steal that. तो सोरता ते He steal our peace. आमची शांती सोरता He steal our healing. आमची भलायकी सोरता I mean health. आणि आमची भलायकी He steal all the things from our life what God has blessed us with. कितें देवान पुरा कितें आमकां बेसांव आशिर्वाद दिला ते तो सोरता And when he steals that, our life is destroyed. ते जाल्यार केदाळ हे सांगच्यो पुरो सांगता आमचें जिवीत नाश जाता If there is no joy in your life at all, ते जाल्यार तुमच्या जिवितान तो आनंद आसूंकूच तू साध्य ना if you really don't have the joy in your life at all, तुमच्या जिवितांत तो आनंद आसूंक साध्यत ना what will be the condition of your life? साध्य ना जर कशें आसा तुमचें जिवीत Let's say there are two people, A and B, तुम्ही चिंत्या ए आनी बी म्हणल्यार दोन व्यक्ती आसात and the person A is so much of joyful, एकलो सो ए पर्सन चड आनंदान आसा and the B is depressed. आनी एकलो बी मनीस डिप्रेशनार आसा Which one will give glory to God? When God looks at those two people, which one will bring joy to Lord? Looking at which person? देव पळयताना खंयचो The व्यक्ती A. देवाक संतोषान अर्घ दिवन स्तुती करूंक करनासता But तांच्या when he मध्ये will look at this B person, will he be happy? तो बी पर्सनाक पळया तो खंडीत ताच्या जिवितांत संतोषाचो साध्य आसा But if the B does not choose, Lord help me, I don't want to remain in this bad habit, I want to be joyful in you, help me. जर तर तो बी पर्सन तो निर्धार घेना म्हाका ह्या समस्यांतून भायर येवन हांव तुजे सांगाता संतोषान आसा जे म्हणून God cannot do anything in his life. जर तो निर्धार घेना जाल्यार देवान ताच्या जिवितांत कांय करूंक साध्य ना You know, the book of Proverbs tells us, कित्याक मुनियो 10 अध्याय कितें म्हणटा प्रोव्हर्ब्स मुनियो when you are happy, केदाळ तू संतोषान आसताय it is a medicine for your body. ती जावन आसा तुज्या कुडीक वकात Hallelujah. हालेलुया I don't know exactly where is the scripture, but I'll look for it. वर्स Not 4. प्रोव्हर्ब्स 4:20 ते भलायकी दॅट वन 4:20 Yeah, not 4. I'll just. Okay, let's go Proverbs 14:30. 14 30. 30 Yeah. 1 minute 30 23 yes Can we put that Proverbs 14:30? समाधानान भरलेली मत कुडीक जीव दिता समाधान? समाधानान भरलेली मत कुडीक जीव दिता कोण कुडीक जीव दिता? समाधानान समाधानान भरलेली मत mind is Mind, mind, right? वय, mind. Samadhan, when your mind is at peace, that is केदाळा आमच्या मनांत शांती असता या समाधान असता read, yeah. कुडीक जीव दिता पूण मोसोर हाडा विरायता Put that in some another translation. You can put amplified. A calm and peaceful and tranquil heart is life and health to the body, but passion and envy are like rottenness to the bones. Envy is that jealousy, insecurity. Yes, सगळे हांगा कितें बरयलें? Okay, put message. MSG, message translation. मेसेज Can you put this in a message translation? No, not this one. TPT. Last, yeah. Okay, a tender, tranquil heart will make you healthy, but jealousy can make you sick. Hallelujah. Hallelujah. Now,
आमचे when it is about our health, the Bible says the tender tranquil heart, which is a peaceful heart, amplified we saw a calm mind. Okay, heart is your thinking, your thought, moth. It is written in your Bible, moth, right? moth, yeah. When your mind is at peace, and when your mind is calm, it is a health to your body. केदाळा म्हजी मोत शांती आसता, समाधान आसता, थंड आसता, तेदाळा मात म्हज्या कुडीक भलायकी आसता. Okay, put that in NKJV. Sister, NKJV. No, other side, other side. Next. Yes. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Envy is rottenness. Adanche? विरायता. Viraita. Understanding? It's a sickness to your body when we keep all these things. Now, as we see the scriptures, is it making us clearer and clearer that God does not want us to remain in this kind of bad habits? One of the habits, somebody said jealousy, right? So did we see what jealousy do to us? Do we see what the envy is doing to us? Translate, brother. आम्ही हे देवाचे उतार ऐकताना आमकां कळी जाता की आता आम्ही सांगले जर तर आमच्या जिवितांत मोसोर या खंयची वायट सवय असल्यार आमच्या जिवितांत आमची भलायकी बरी व्हरूंक सादी आसा गे हा ते पर वायट शक्ती जावन येता वय गे प्रेज Yes or no? Ah. Hallelujah. Hallelujah. So these are the bad habits. As we were speaking on the bad habits, there are multiple bad habits that can bring sickness to our body, problems in our life. So when we remain when we remain in those bad habits, when we abide in the wrong things, when we abide in the things of the world and not in Jesus, that will bring only the destruction in our life. आमच्या जिवितांत असले जायते वायट सवयत आमी एक जावन असल्यार ताचे एक कोडन असल्यार आमच्या जिवितांत कितें जाता नास मात्र. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you understanding? आता समजता So when a तुमकां? person is remaining in all of the other things and not remaining in Jesus, एकलो जर तर व्यक्ती जिजूक सोडून दुसऱ्या संगतीत एक जावन आसा तर our life will be not joyful. आमच्या जिवितांत आनंद आसचो ना. So if I want to remain joyful or happy in Jesus Christ or in God for whatever He has given to me, के म्हाका जिजू थंय कितें संतोषान या आनंदाक आसूंक जाय तिथे कितें म्हज्या जिवितांत ताणें दिला ताचे थंय I need to make a choice हांवें एक निर्धार घेवंक आसा. to remain abide in Jesus and His word हांवें abiding in जिजू थंय एक जावन रावचे आनी ताच्या उतरांतय एक जावनच्या हांवें एक निर्धार घेवंक आसा. Hallelujah. हालेलुया. So in whose hand is the choice of my life? तर म्हजें भविष्य म्हजें जिवीत कोणाच्या निर्धारा वयर वंदून आसा. देवाच्या न्ही? आ Who has to make a choice? कोणे निर्धार घेवंक आसा. So when I am going through some sickness, जर तर म्हज्या जिवितांत हांव थोड्या पिडेंत वचून आसा so God will come and heal me, yes or no? देव येवन म्हाका गुण करता वय गे. When I am going through some sickness, God will come and heal me, yes or no? हांव पिडेंत वचून आसा जाल्यार देव येवन म्हाका गुण करता गी. कालो देव हो गुण करिना. तर कित्याक देव खंयचो देव आमचो हा सांगा. केदारला केला मागीर आयज पर्यंत आमी दुयेंत काले आसात तर गुण जाले मागीर आतां कितें सिकनेस येता. सिस्टर देवाचे उतार सांगता गुण केला म्हण वय गे जाल्यार कित्याक तर पिडा येता. देवाच्या उतरा प्रमाणे चला ना म्हणून. ओके, वन ऑफ द रिझन येस. एक कारण जावन आसा आमी देवाचे उतार It is कितें not the सांगता only आमी reason. करिना ते एकच कारण मात्र न्ही. वन ऑफ द रिझन. तातूंत एक कारण जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे चला ना. वेन वी डोंट वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और वेन वी डोंट वॉक in his word or remain abide in him, yes, something else will remain abide in me, which is jealousy can bring the sickness in my body. Yes or no? One of the reason we saw when we remain in bitterness, it is rottenness to our bone. आमचे हाडा विरगळटा. विरयता. Yes or no? So when
things are happening inside of us, we might go to God and say, heal me Lord, heal me Lord, heal me Lord, but not ready to forgive my neighbor. जर तर हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे मॅट काडिना तर आनी हेर एक वायट सवय ते हांव एक जावन रावला तर म्हजे ते कोटसाण आसा तर या मोसोर आसा जाल्यार खंडी जावन म्हजी आडा काले करता त्या विरयता वय गी आनी हांव देवा लागीं वचून मागता देवा म्हाका गूण कर जाता गी And not ready to go and ask forgiveness or give forgiveness to the person who has hurt you or you have hurt somebody else. तितलेंच न्ही हांवें एका व्यक्तीक बोगसूंक हांव तयार ना आनी कोणें दुखयला ताकाय बोगसिना आनी हांव हेरांकी बोगसूंक तयार ना जाल्यार सादी आसा Not ready to change my thinking, म्हजे चिंताप बदलूंक हांव तयार ना but only saying by the wounds of Jesus, I am healed. ताच्या बदलाक खाली सांगून आसा जेजूच्या गायन हांव बरो जाला And seeing I am not getting healed. आनी पळोवन आसा आनी की बरेपण भलायकी मेळोना Now more thoughts are coming, why I am not getting healed. आतां जायते चिंता येवंक सुरू जाता हांव कित्याक गूण जावना Somewhere back of our mind, I know that I am not forgiving somebody or not giving forgiveness to somebody. मनांत आमकां कळीत आसा हांव कोणाक एकल्या दुखोवना या कोणें म्हाका दुखयला ताका हांवें बोगसोना म्हणून Okay, let me tell you something. Yesterday morning, हांव एक तुमकां सांगता काल सकाळी my auntie, Mausi, mummy's sister. आंटी सिस्टर Auntie, okay. My mother's sister was not well, so she is admitted in the hospital. तिची आंटी हुशार नाटली तिका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें So yesterday morning I went there to see her, हांव तिका पळोवंक हॉस्पिटलाक गेल्ली and as I was speaking to her, हांव तिचे उलोवन आसतना the Lord is speaking, the Holy Spirit is speaking to me from my within. पवित्र आत्मा म्हजे भितर उलोवंक लागलो And there is one more lady who was lying on the bed behind me. आनी तेच्या फाटल्यान आनीक स्त्री बेड्डार न्हिदून आसली So while I was talking to my auntie, केदाळा हांव म्हज्या आंटी लागीं उलोवन आसा something is pushing me, turn around and speak to her. म्हाका कितें की एक दबाव आयलो बोलो ताचे लागीं उलय म्हूण I did not went for her, right? I don't know who is she. म्हाका कळीत ना ती कोण म्हूण स्त्री न्हिदून आसली बेड्डार I went for my auntie. हांव गेल्ली म्हज्या आंटीक पळोवंक Something is pulling me and pushing me to turn around. कित्याक म्हाका कितें की ओंड आसा ताचे ते तेणें पळोवंक And then I turned around and I smiled at her. हांवें काय अशें गुली आनी आसो दिली And I said, praise the Lord. हांवें सांगलें प्रेज द लॉर्ड Now I don't know what she will reply to me. What are you saying? म्हाका कळीत ना ती आतां कितें पाटी जबाब दिता म्हूण But I praised the Lord looking at her. हांवें कितें केलें तिका पळोवन देवाक अर्गां दिली And I said, how are you? हांवें विचारलें तूं कशी आसाय It's a stupid question, right? हे पळोवंक She is on the bed and I'm asking her, how are you? एक पळयतना एक स्टुपीड मूर्ख प्रश्न बरी दिसता वय गे Foolish question, no, वय to गे ask. पुलीस वय But I गे don't know, it came out of my mouth. कित्याक म्हाका कळीत ना म्हणजे ते तोंडांतून भायर येयलें And the moment I said, how are you? केदाळा हांवें त्या घडये सांगलें कशी आसाय तूं She gave me all the report, what was happening in her body. तिचे सुरू केलें तिच्या जिवितांत कुडींत खंय कितें जाता व्हडलो रिपोर्ट दिलो This happened, that happened, this report is come, that report is come, and the blah, 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 all the report. हरी एक रिपोर्ट कितें परत जे कुडीर खाले जाता हरी एक रिपोर्ट तिणें सांगूंक सुरू केलें After listening to the report, केदाळा ते रिपोर्ट आयकले उपरांत I got that fear from inside. Now, how to tell by the wounds of Jesus you are healed? ते भितर इतले भिरांत असल्यार कशें हांवें तिका सांगचें ज्युच्या गायनी तूं This गुण is जालें all in my thoughts, okay, in my thinking. म्हज्या मनांत ती हांव चिंतून आसा जर इतले भिरांत आसून हांवें देवाचे उतार दिल्यार ज्युच्या गायनी गुण जाल्यार सांगल्यार ती कशें ती खाण घेतली म्हणून So, when I'm thinking like this, is it sin or no? हांव ते बरी चिंतना ते पाताक गी त्या रितीन चिंतना आ So, तुम्ही म्हणटा हांवें पातक केलें काल सकाळी, हा? Hallelujah. हालेलुया When I got that thought, I said, now, is it okay if I tell her by the wounds of Jesus, you are healed? Because I don't know whether she believe in Jesus, whether she know Jesus, I don't know anything. केदाळा म्हाका ते But I got a thought. चिंता पाहिल्या त्या रितीन म्हाका हांव जर सांगल्यार म्हज्या मती राहिलें ती खाणगी तागी स्विकार करता गी ना गी म्हणल्यार सवाल आयले And then I asked you a sawal right now, आनी आतां हांव सवाल विचारना आसा that I got a thought of that thinking, should I give her and how can I tell her that I committed a sin? You all said yes. हांवें म्हाका आतां सांगलें उलयतना ह्या रितीची चिंता पयले हांवें तुमच्या लागीं विचारलें पाताक गी म्हणटाना तुमी वय म्हणलें So what about Jesus when he got a thought, changed the stone into bread? ते जाळा तर जिजूक चिंता घालतना खालें जालें ताणें खालेले फातोर आसले उंडे कर म्हणटाना चिंता पाहिले नाही चिंता पयले मो जिजूक सैतान येऊन ना शिंगा घेऊन चिंता पाहिले सैतान काले अशें शिंगा खाण येवं ना ताणें काले चिंता चिंता पाहिले So जेजून पातक केले जिजून तर पाता केले की he immediately gave the written word of God. Yes or no? ताणे काले गेले देवाचे उतार तक्षणच पाठी दिले So the devil is telling me, how can you give the
1 Peter 2:24, by the wounds of Jesus, because she gave you such a big report, it looks like no hope. सैतानान खाले गेला म्हळ्यार इतले तांणी व्हडली पट्टी दिल्या तशें आसतना तूं कशें आता हे देवाचे उतार 1 Peter 2:24 तिका दिताय She might even laugh at you. तितलेंच न्ही ती तुका ते पळोवन आसतली That she might even say, by the wounds of Jesus, I am healed, why the hospital is full. ती सांगू पुरो देव जेजूच्या गायांनी गुण जाल्या जाल्यार ही हॉस्पिटल कितें फुल्ल आसा Yes or no? वय की न्ही Hallelujah. हालेलुया But then I remember Apostle Paul. त्या दाडा म्हाका उडास आयलो सांव पावलुसो Do not be Apostle. ashamed to preach the gospel. तो काले म्हणटा बोरी खबर दिवंक शुभ वार्ता प्रगट करूंक लजा नाका म्हणटा Jesus, by your wounds, I am healed. Yes, Sangung, you should not be ashamed. जेजूच्या गायांनी गुण जाला सांगू तूं लज करी नाका Because it is the truth written in the Bible. कित्याक हे देवाच्या उतरांत हे सत बरोवन आसा Lord reminded me His word. देवान म्हाका हे उतार म्हज्या मनाक उडास केले And He guided me, and I asked her, do you know Jesus? म्हाका ते दाडा देवातावन इन्स्ट्रक्शन मार्गदर्शन मेळ्ळें हांवें विचारलें तुका जेजू विशयांत कळीत आसा Before I say 1 Peter 2:24, I asked her, do you know Jesus? ते 1 Peter 2:24 सांगच्या पयलें हांवें विचारलें तुका जेजू विशयांत कळीत आसा And then I asked her, if I show you something, she said yes. ती म्हणाली वय I am confirmed to continue my word. त्या दाडा म्हाका कळलें हांव देवाच्या उतरांत म्हाका मुखार वचयत म्हणून Hallelujah. हालेलुया Now, when I said, okay, she said, yeah, I know about Jesus. I believe in Jesus. Ah. I said, okay, good. हांवें ती म्हणाली वय म्हाका जेजू विशय कळयता हांव जेजूक सतपंता हांवें म्हणलें बारी बरें And then I said, okay, whatever Jesus says, are you ready to do? हांवें तिका विचारलें जेजू कितें सांगता तें सकट तूं करूंक तयार आसा की म्हूण I asked her. She said, yes. हांवें विचारलें तिका ती जाप दी म्हणाली वय म्हणाली And I have not taken my Bible and nothing. म्हजे लागीं बायबल कांय नासलें So I typed on the Google the scripture. हांवें बायबल हे मोबायल टायप केलें And I said 1 Peter 2:24. आनी हांवें सांगलें 1 Peter 2:24 I said, do you know the letter of Peter? तुका कळीत आसा पेद्रूची पत्रां She said, yes. वय म्हणाली So I opened that word and I said, can you read this? हांवें उक्तें गेलें आनी सांगलें हे तूं वाचताय की And she read, आनी तिणें वाचलें He bore our sins ताणें आमची पातकां काणगेली in His body. ताच्या कुडीर He bore our sins ताणें आमची पातकां काणगेली in His body ताच्या कुडींत so that त्या देखून we might dead to sin आमच्या पातकाक मरून and live unto आमी जिवनच्याक righteousness, नितीवंतपणा काल by whose wounds ताच्या गायांनी or by whose stripes ताच्या गायांनी we are healed. We Amen. have been healed. आमी गुण जाल्या Hallelujah. हालेलुया Now, when she read that, she Ked- looked at me केदाळा तिणें वाचलें आनी ती म्हाका पळोवंक लागली and she looked at me and the tears are falling like this. ते जाल्यार तिच्या दोळ्यांत हांव दुकां दिवंक सुरू जाली And I said, do you understand? आतां हांवें विचारलें तुका आतां समजलें She said, tell me. सांग म्हाका And then I said, read again. हांवें परत वाचूंक सांगलें And then I read with her. हांवें तिच्या सांगात हांवें I वाचलें said, He bore our sins. ताणें आमची पातकां ताणें काणगेली Now you put your sins over there. आनी तुजी पातकां तूं थंय So I घाल said, Jesus bore your sins on the cross. जेजून तुजी पातकां त्या कुर्सार ताणें काणगेल्यात He nailed it on the cross. ताणें कुर्सार ती खिळयल्यात And He did this ह्या कित्याक केलें so that you may die to sin कित्याक तुवें पातकां मरोंक and you live unto righteousness. तुवें नितीवंतपणा काल जिवनच्या खातीर And by His stripes, त्या देखून जेजूच्या गायांनी you were healed. तूं गुण जाल्याय Then she began to cry. त्या ती रडोवंक सुरू केली And then she sat down आनी तिणें म्हणूंक सुरू केलें and she told me, आनी तिणें सांगलें my neighbor is giving me lot of problems. म्हजी शेजारी म्हाका जायते समस्या दितात And I'm very angry with my neighbor. हांव म्हज्या शेजाऱ्या सांगता जायते रागान आसा हांव And she said, this neighbor has doing so much bad for me. इतलेंच न्ही म्हज्या त्या नेबरान म्हाका जायते वायट केलां It looks like I can't even go in my balcony to sit. म्हाका इतलें केलां की म्हज्या बाल्कनी वचून म्हाका बसूंक समेत जायना In my own house, I cannot live freely. म्हज्याच घरांत म्हाका स्वतंत्र जावन जिवंक जायना And when I look at them, केदाळा म्हाका तांकां हांव पळयता I'm getting so angry म्हाका राग येता because they have done unjust things for me. कित्याक तांणी म्हाका आनी तिने जायत्यो सोंगत्यो केल्यात Now you see, आतां पळय neighbor has done wrong for her. त्या शेजारीनी तुका तूं वायट केलां तुज्या जिवितांत She is full of bitterness, ती आतां जायत्या कोटसांत आसा full of anger. रागार आसा She has not done wrong, तिने कांय चूक करूं ना but neighbor has done. पूण ताच्या शेजारीनी केल्लें Where is the hatred? पूण द्वेश कितें आसा I have not done anything. हांवें कांय वायट करूं ना She has done for me. कितें तिने केल्लें They have done for me.
me. त्यांनी म्हणजे ते केल्ले. Who is sleeping on the hospital bed? तर हॉस्पिटलच्या बेड्डार कोण आसा आता? Who is getting all the negative report? कोणा ते आता पुरा नेगेटिव्ह रिपोर्ट आसात. Now she is envy and angry with them. केदाळा ती रागान जाता तांच्या ती. She is depressed also because of that. त्या तितलेच नाही ताच्या वरी ती डिप्रेशन समेत She is not मानसिक स्थिती happy in केली. her life. ती संतोषान ना तिच्या जीवितांत. Because whenever she look, now when you are living in your house and your neighbor is just there next to your door or next to your house, you are seeing them every day. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आमचो नेबर या आमच्या काय म्हणटात शेजारी. शेजारी आमी हर एक दिसा तांकां पळोवन आसता. So she is looking at them again and again. She cannot be happy. She is sad. कित्याक तांकां परत परत पळयतना ती संतोषान आसूंक साध्य आसना. ती खंतींत या बेजाऱ्यांत आसता. Now you tell me, do you have enemies in your life? तुम्ही सांगा तुमच्या जिवितांत कोणी मनी दुस्मान आसात गी? Dushman meaning who has hurt you very badly, कोण दुस्मान म्हळ्यार तुमकां कोणे दुखेला, who has insulted you someday maybe in your life, तुमकां इन्सल्ट केला, तुमचे maybe नाव have पाड केला, spoiled your name, तुमचे नाव कोणे पाड केला, told all the lies about you. तुमच्या विशयांत खोटी खबऱ्यो केल्यात. This will bring joy to your heart ते तुमच्या जिवितांत तुमच्या काळजांत आनंद या संतोष हाडटा. or it will make you unhappy. तुमकां तुमचो ते संतोष काण व्हरता. Unhappy. Unless and until our mind is telling us, unless and until I do not see that person is going through suffering, I am not at peace. आमचे मन कितें सांगता, जो व्यक्ती म्हाका कोणे दुखयला ताणे कश्टांत पडल्या शिवाय म्हाका समाधान या संतोष ना. Yes or no? वय की Do नाही? you agree? वय गे. माय तुका कोणे दुखयले तुका खुशाल जाता दुख जाता न्ही आणि तू दुख घेऊन रावता तेन्ना हसता तू ना. आता तुका कोणे दुखोवंक ना म्हणून तू हसता. Yes or no? आता I don't know whether it is genuine smile or what. Hallelujah, genuine. Praise God, praise Praise God. God. So when somebody hurt us, can we smile? केदाळा आमकां कोणी दुखयता आमकां हांसूंक जाता. If I want to know somebody is not happy, we only have to look at their face. म्हाका पळोवंक जाता ताचें तोंड पळयतना संतोषांत आसा की ना. Because whatever is inside is coming on the appearance outside. कित्याक म्हळ्यार कित्या भितर काय आसा तुज्या तोंडांत दिसून येता. If you are in pain, तू जर तर तुज्या जिवितांत दूख आसा, if you are worried, तू खंतीन आसाय, if you are depressed, तू मनाची शांती पाड जाल्या डिप्रेशनार आसाय, if you are in a wrong kind of habits, तुका वायट सवय गुलाम जालाय, from inside we cannot be happy. कित्याक आमच्या भितर संतोषान आसूंक साध्य ना. Yes or no? वय की नाही? We cannot be at peace. कित्याक आमच्या ती शांती आसूंक साध्य We ना. cannot be at calm. आमी समाधानान आसूंक साध्य ना. And when these things are happening, केदाळ ह्यो संगत्यो पळय आमच्या जिवितांत जातात, it turns into sickness. तेदाळ काय जाता, ती भलायकी पाड जाता आमची, दुयेंसान बदलता. द्वेषान बदलता. Hallelujah. हालेलुया. So if suppose if I get a sickness in my life, केदाळ म्हज्या जिवितांत ही पिडा समस्या असतात, who is responsible? तर कोण ताका जबाबदार जावन आसा? Is it my neighbor who has hurt me? कोण म्हाका दुखयला, म्हजो शेजारी गी? Or is it me myself who have kept that hurt in my heart? कोण हांवसू जावन आसा की कितें ते दूख या कोर्सान हांवें ते दवरल्या वरवीं. And now when I am going through these things, केदाळ हांव ह्या संगत्या सांगाता वेता हांव, what is abiding in me? केदाळ हांव कोणा सांगाता एकवटून आसा. What my neighbor has done? कितें म्हज्या शेजाऱ्यांनी कितें केलें म्हूण गे? What they have given to me? कितें ताणें म्हाका दिलें म्हणून? Hallelujah. हालेलुया. So when you remain abide in this kind of things, will that make you happy? केदाळ आमी ह्यो संगत्यो वयर आमी वंदून रावल्यार, एकवटून रावल्यार आमकां संतोष मेळोवंक साध्य आसा? And when you are not happy, केदाळ आमी संतोषान आसा ना, it will turn into sickness. तर खंडीत जावन आमची ती भलायकी पाड जाता. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? आता So समजा when आता- this lady told me, केदाळ त्या स्त्रियेन म्हाका सांगलें, she said, I am so much hurt from them. कित्याक तिने तांचे वरी हांवें जायते दूख हांवें अनुभव केला, दुखयला तांणी. Because something was going on. कित्याक कितें जाल्लें जिवी And it was a matter of playing some music late at night, कितें गी राती कितें गी तांणी संगीत चड गेल्ल्या विशयांत, which is outside the law timing. कित्याक ते कायदा. लेट टायम गेल्ल्या वरवीं. So it is like after 10 o'clock, we are not allowed to play the music कित्याक- or make a big noise. कित्याक आमकां कळीत आसा 10 वरां उपरांत चड जोर आवाज म्युजिकींचे दवरूंक ना म्हणून. Yes or no? वय की न्ही? Hallelujah. हालेलुया. Now, I want to tell you something. This lady is Christ follower. Jesus is a God. कित्याक ती क्रिस्ताची पटलाव जावन आसा, ती गोत आसा जेजू तिचो सोमी म्हणून. This neighbor is different faith. ती अनेक भावार्थाची जावन आसा. शेजारी शेजारी अनेक भावार्थाची जावन Different आसा. faith. अनेक भावार्थाची अनुभव So ती. during their function, they played the music. कित्याक तांच्या ते कितें की कार्य आसले त्या वेळार तांणी ते संगीत कितें गेल्ले. Now as we are studying, do we put the mic?
आतां आमी शिकतना आमी Speakers are there? माईक स्पिकर्स पुरो आसा मू It's in the daytime. कित्याक हे दिसा Now, I'm preaching the gospel. Brother is explaining the gospel कित्याक ही भयण देवाचे उतर प्रगट करता हांव ते अर्थ सांगता by the grace of God. देवाच्या कृपेन Yes? वय गे If after 10 o'clock, now we are doing good work or no? आमी बरे काम करता की नाही Yes or no? बरे की नाही Preaching the word of God is good work or no? देवाचे उतर प्रगटचे बरे की बरे काम की So what if we put this speaker after 10 o'clock on this same volume? सर तुम्ही चिंता 10 वरां उपरांत इतल्यात आवाज दवरल्यार कितें जाता राती Can we keep? आ Can we keep? No, right? But we are doing good work, no? कित्याक आमी बरी कामां न्ही करची There is a law. Yes or no? And when there is a law, we need to respect the law. कित्याक No matter where it is. ते एक नियम असल्या वरवीं या कानून असल्या वरवीं आमी ते कानून पालन करूंक आसा But always remember, when the law came, केदाळा नियम आयली the law of Moses I'm speaking about, कित्याक हांव मैजेच्या नियमा विशयांत उलोवन आसा the Bible says पवित्र पुस्तक सांगता there is someone who came full in action and full power. कित्याक जो व्यक्ती ताच्या पुरा शक्तीन एक्शन खरे रुपाक घालूंक आसा When the good law came, केदाळा बरे नियम आयले somebody took advantage of the law. केदाळा सो थोड्यांक कोणाक मनी ताचो प्रयोग उपयोग मेळटाले You know who is that? कोणाक कोण कळीत आसा When the law of Moses came, केदाळा मैजेचे नियम शास्त्र आयले sin came into action. तेदाळा कोणा फायदो जालो फातका आयले फाताक Patka Soimban फातका साहेब आयले took advantage of the law, कित्याक ते फातका साहेबान ताचो फायदो घेतलो and that is how we fell more into sin. त्या देखून आमी आतां जायत्या फातकाक आमी पडल्या Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? It Ata says samja- in the Bible, we are not going in that topic. What I'm trying to tell you about, little bit about the law. ते पवित्र पुस्तक आसा हांव ते वचना पूण ताचे इल्ले विशयान नियमा विशयांत हांव सांगता So in the same way, when this law is there, after certain time you are not allowed to play the music, आतां ते आमकां कोत्ता आतां नियम 10 वरां उपरांत कितें करूंक घालून जो आसले which is the law of a country or a state, whatever. ते खंयच्या की त्या जाग्याच्यो या स्टेटाचे एक नियम जावन आसले Correct? Okay. And when this kind of law come, no matter who is that person, we have to operate in that law. कित्याक कोणाय हर एक व्यक्तीक ते नियम ते पाळोवंक वचो Because when you Asa. violate that law, कित्याक ते वो नियम मोडटा जाल्यार there is a punishment. तातूंत आमकां शिक्षा मेळटा Yes or no? वय की न्ही Just because I have to reach on time for the retreat, can I make full race of my bike or a car? केदाळ हांव हांगा रितीर एक टायमाक येजे म्हूण हांव फुल स्पिडार आयल्यार जाता की Or एकदम do I have to follow the signboards? वाटेर असले ते साइन बोर्ड फॉलो If the करचे की signboard ना is telling you 40, you have to go on 40 speed ते or below that. साइन बोर्ड 40 असल्यार खाले करचे 40 स्पिडार वसाचे Your mind is telling, no, you're getting late for the word of God. कित्याक तुजें मन सांगता आसा तूं देवाच्या उतराक वचून आसाय वेळ जाता You are going for a good work. कित्याक तू बऱ्या कामाक वचून आसाय Cross. तू Make आनी speed fast. आनी फास्ट स्पीड कर Mind is telling. पूण मन सांगता What the mind is telling, go fast. Mon Go kal 50, sangta. 60, you have to reach on time. तू 60 रोस कित्याक तुवें वेळार पावाचे ते Your reason for going is good, तुवें हेचें कारण बरें आसूं पुरो but violating the law can bring punishment on you. कित्याक ते नियम मोडल्या वरी तुका ताचे परिणाम आसता शिक्षा Hallelujah. हालेलुया I believe you are understanding what I'm trying to tell you. कितें हांव सत फाती येता हांव कितें सांगून आसा तुमी समजून आसात So in the same way, when this law was given, तेच रितीन हे मैजेचे नियम दिल्ले this lady who is on the deathbed, the sick bed, ती स्त्री त्या बेड्डार न्हिदून आसा पिडेंत now she took an action taking the law. ती काले करन आसा ते नियम ती काणकून आसा नियम After certain time, no music, ताचे उपरांत म्युजीक ना रावला ते which is correct. Yes or no? वय Because the law has come, certain time you don't have to play the music. नियम आयल्या उपरांत इतल्या वरां उपरांत ते म्युजीक घालूंक And if पुना you play, there is a fine for you, penalty for you. जर तर ताच्या की तो टायम उतराल्यार ताचे परिणाम हे फायन बरी जेत So in her mind, she is doing a right thing. ती चिंतून आसा तिच्या मनांत हांव सारकें करून आसा म्हूण Even I am saying what she did is a correct thing. तितलेंच न्ही हांवूय सांगून आसा तिणें सारकें केलें म्हणून Even if we are crossing the, violating the law over here, the punishment has to come for everybody. जर तर Whoever हांगाय is violating the law. जर तर हांगाय नियम आमी मोडल्यार ताचे परिणाम हर एका विरोध येताच If somebody comes with a law saying even in the daytime you cannot play the speaker, we have to put the mic aside. जर तर हांगा एक नियम केले सकाळी फुडें हांगा स्पिकर घालून वचो म्हणल्यार आमी खाले करीचे मायक हाडून I cannot fight with them. No, we are preaching the word of God. This is God's work, this work. I cannot follow your law. Can I do that? हांवें सांगूंक जाता की हे देवाचे उतार म्हूण तांचे विरोध हांवें झुजोवंक जाता की
नाव लॉ फॉलो करीजे This much you understood. हे तुमकां समजालें इतलें म्हणसर So when the law was there, you are not supposed to play the music after certain time. केदाळा ते नियम आसले ताच्या वरवीं त्या नियम आसल्या वरवीं त्या वेळाच्या भायर म्युजीक ते घालूंक नजो आसले The law was circulated. कित्याक नियम सगल्यांक ते आसले So this lady whom I met yesterday, she know this law. कित्याक ती बेड्डार आसले ते स्त्रियेक ते कळीत आसले Hallelujah. हालेलुया She knew the law. तिका कळीत आसले So she went and told them, put off the music. तिने काले केले कळीत असल्या वरवीं वचून म्हणाली ते म्युजीक ऑफ करा I don't know what words the other family gave her. I don't know that. पूण तिने तांणी खंयच्या उतरांनी फाटी दिले म्हाका कळीत ना She went and complained. तिने काले केले वचून कंप्लेंट केले Now, when she went and complained, she did a right thing, I'm saying. केदाळा तिने वचून कंप्लेंट केले हांव Why? सांगता तिने सारखे केले Why I'm saying? Because कित्याक the law has come that way. कित्याक नियमा प्रमाणे तिने सारखे केले वय गे So if they're not listening, let the people who have taken the law take an action on them. कित्याक केदाळा नियम तूं मोडटाय तांणी आयकूंक तयार ना जाल्यार कोण ते नियम पाळटा तांकां वचून कंप्लेंट करचे सारखे Correct, मग no? वा Yes or no? What she did is correct at that time. त्या वेळार तिने कितें केले ते सारखे जावन आसा वय गे Correct. So she complained. Those people came and they stopped them and whatever. तिने कंप्लेंट केले ताचे उपरांत ते व्यक्ती आयले तांणी ते म्युजीक स्टॉप केले After that, ताचे उपरांत these people began to fight with her and give all kinds of, what you call that? बॅड वर्ड्स पिडापीड दिवंक स्टार्ट जाले. ताचे उपरांत काले जाले तांच्या कश्ट मध्ये दिवंक start एकामेका दुसरोंक कश्ट समस्या प्रॉब्लेम दिवंक सुरू जाले एकामेका By दुसरो words. उतरा वरवीं And she says, even I think they have done something for me. आनी तितलेंच न्ही ही उतरा वरवीं मात्र न्ही तांणी कितें की म्हाका कालेगी केला म्हूण माट मंत्र And she said, from the time I have complained following the law, केदाळ हांवें त्या वेळार कंप्लेंट केले त्या नियमा प्रमाणे months went, years went, ते म्हयने जाले वर्सां जाले heart is full of hatred and bitterness. म्हज्या काळजांत काले आसा द्वेष आनी दूख Are you following? आतां समजता Now in this months and maybe year, almost it became year, she is full of hatred towards those family. सॉरी Now these months and years went, no, she is full of hatred towards this family. इतले म्हयने गेले तिच्या भितर तिने काले दवरले द्वेष आनी दूख त्या कुटुंबा विरोध तिने दवरले But did she know Jesus? Yes. Is she know Jesus? Yes. तिका जिजू विशयान कळीत आसले Yes, Jesus is a God. जिजू She's विशयान Christian. तिका कळीत आसले जिजू स्वामी मुनी कळीत आसले But she's not abide in Jesus. पूण काले म्हळ्यार विशय म्हळ्यार ती जिजू ते एक जावन नाटली ती The word is not abide in her. कित्याक देवाचे उतार ते तिचे ते एक जावंक ना What scripture, what we are learning from John 15:7, remain abide in me and my word abide in you, this thing is not there. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें शिकून आसा जिजू ते एक जावचे देवाचे उतार एक जावचे तेय ते त्या जाग्यार नातले Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? आता So what she समजता? did, she tried to do the things with her own willpower. ती काले करताली तिच्या सक्तेन ती पुरा कामां करूंक येताली तिच्या सक्तेन And she did that. तिने केलेय Did not call God also in between over there. त्याच्या मध्ये तिने देवाकी आपण दिव ना Hallelujah. Hallelujah. That is what I said in the beginning. The more in whom you remain abide, that begins to rule you. त्या देखून हांवें तुका सुरवेतीक सांगले तुम्ही कोणा सांगाता चड वेळ कशी येतात त्यो संगत्यो तुमकां तुमच्या वयर अधिकार चलयतात म्हणून Many a times more knowledge of the world, केदाळा आमकां जायत्यो ह्या संसाराच्यो समजोण्यो जाणवाय येता more knowledge of the worldly laws ह्या संसाराच्या नियमाची चड आमी जाणवाय घेता समजोणी can become a reason for destruction in my life. ते जावंक शकता की आमच्या जिवितांत नासाक Correct, no? Now, I am not against for us to have the knowledge of the world. हांव विरोध ना ह्या संसाराच्या नियमा विशयांत I am not नॉलेज telling विशयांत any of you not to have the knowledge of the word. हांव कांय सांगना तुमकां ह्या संसाराच्या विशयांत तुमकां नॉलेज ह्या समजोणी आसूं नजो म्हणून But above all, you need to have the knowledge of the word of पूण God. ताच्या की चड तुमकां देवाच्या उतराची समजोणी गरज And when you have the knowledge of the word of God, केदाळा तुमकां देवाच्या उतराची समजोणी मेळटा through that knowledge of the word of God, त्या उतरांत असलेल्या समजणे वरवीं the spirit of wisdom began to flow in your life. देवाच्या उतराची जाणवाय तुमच्या जिवितांत कार्यरूपाक येता Because knowledge alone is not enough, त्या देखून जाणवाय असल्यार पावना but we need the wisdom of God. कित्याक ताची समजोणी आमकां गरजेची जावन आसा Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? आता समजता So just because she also had the knowledge of that law,
कित्याक त्या नियमा विशयांत तिका समजणी असली she took the action. त्या देखून तिने ते कार्य रूपाक गेले She even got the justice. तिका तिका न्याय मेळ्ळे. But on the other hand side, पूण अनेक वाटेन पळोवचें तर the knowledge of the word of God was lacking. तिचे ते देवाच्या उतराची समजण उणी असली. The word of God was not abiding in her. देवाचे उतार तिचे ते एक जावन नातले. So one side in the world she got the victory, कित्याक संसार रितीन एका सायड तिका जीक मेळ्ळी. but in through the word of God and in the knowledge of God she became the victim. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या समजणे प्रमाणे ती सलवली जावन आसली. In the world she won the victory. कित्याक संसार रितीन तिका जैत मेळ्ळे. They came and stopped the music. I won it. कित्याक तांणी येवन ते म्युझिक रावयले आनी तिका जैत मेळ्ळे. But after that, when the months went, years went, now she is suffering in this sickness, and she said, I am not ready to forgive them. म्हयने जाले वर्स जाले ती आतां कश्टून आसा तिका बोगसोंक तुका जायना आनी ती पिडेंडी ती वळवून आसा. I can say I believe in Jesus. हांवें सांगूंक पुरो हांव जेजूक पाती येता म्हणून. I can say I believe what he has done for me. हांवें कितें पुरो ताणें म्हजे पासून केलां हांव ते सत म्हणटा. I can say he is the Son of God. हांव सांगूंक पुरो तो देवाचो पूत म्हणून. I can say he in the beginning was the word and that word is Jesus. हांव सांगूंक पुरो आदी वेळा काळा पुरी शब्द आसलो आनी शब्द जेजू जावन आसलो म्हणून. You know what? कितें म्हूण कळिता तुमकां? Even devil knows that and says that. तुमकां कळीत आसा सैतानाक समेत ताका कळीत आसा हे. Now you must be wondering, when did Satan said? केदाळ तुमी आतां तुमकां आश्चर्य जावंक पुरो केदाळ सैतानान When म्हणलें. Jesus entered the synagogue, what did that evil spirit was there? What did he say? I know. केदाळा जेजू त्या सिनोगोगा भितर प्रवेश जालो तेदाळा त्या वायट स्पिरितान कितें म्हणलें? You are the Son of God. तू Another place he said, देवाचो why you have come पूत. here to torment us? तू कित्याक आमकां दसूंक तू आयलाय? Yes or no? वय की नाही? So even devil knows that he is the Son of God. He is the one कित्याक- from the beginning who's there. कित्याक सैताना समेत कळीत आसा तो देवाचो पूत म्हणून तो कित्याक आदी तावन नासलो. So even if I'm saying that, will not bring a drastic change in my life or will not change my life. म्हाका कळीत आसून हांव सांगलें तरी म्हज्या जिवितांत दसगडे कांय बदलावांनी येवची ना. But when I say that and begin to live by that, केदाळ हांव सांगता आनी त्या प्रमाणे हांव जियेता that will bring the change in my life. तेदाळ म्हज्या जिवितांत बदलावन येता. Hallelujah. हालेलुया. If I know Jesus is the healer, by the wounds of Jesus I am healed, I'm saying will not bring the healing. जेजू म्हाका कळीत आसा गुण करता ताच्या गायनी गुण जाला गुण जाला हे By सांगल्यार saying this, I will not be healed. जाल्यार हांव गुण जायना. But by saying it, when you change your thinking and believe that you are healed, that will bring the healing in your life. केदाळ तू सांगता मात्र नाही तुझे चिंता बदलिताय आणि ते सत मानताय तेदाळ मात तुझ्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you following? आता समजता तुमका? We cannot please God by just us saying. त्या देखून आम्ही देवाक खाली आम्ही उसारल्या वरवी काही मानवंक जायना. But we can फकत please God only by faith. केदाळ आम्ही देवाक केदाळ मानवता भावार्था वरवी मात्र. And faith is not only what you say, भावार्थ म्हळ्यार खाली तुम्ही सांगचे मात्र नाही. but faith is you believe in what you say, you believe that what is there in the unseen. Faith is believing in the unseen, the substance of the things what you are hoping for. So if I am hoping for my healing, I need to make a picture that I am already healed. That will bring the healing. भावार्थ म्हळ्यार आमकां कळीत आसा बरोवसो आसा संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री म्हळ्यार दोळ्याक दिसना देवाच्या उतरांत कितें बरयला ते पातयेवंक आमकां भावार्थ गरज जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Now this sister said, example, alcoholaचे आमकां संवय जावन पडता. Correct? Alcoholic. आमी सोऱ्याची ड्रिंकिंग हॅबिट, अल्कोहोल ड्रिंकिंग हॅबिट्स. Yes or no? Now I remember last month Papa has given us the example of walking in the spirit. म्हाका आतां उडास येता ब्रदरान दिल्ले एक एग्जाम्पल आत्म्या प्रमाणे चलचे. Do you remember? तुमकां उडास आसा? Walking in the spirit. आत्म्या प्रमाणे Walking चलचे. in the spirit, he has related to a person or gave an example by relating a person who is alcoholic. आत्म्या प्रमाणे चलच्या विशयांत ब्रदरान आमकां एक उदाहरण दिलें कशें तो एक व्यक्ती सोरोपी येता त्याच्या विशयांत. Hallelujah. हालेलुया. Do you remember that? तुमकां उडास आसा? Yes. Okay. So when a person is drinking alcohol, what is he doing? Kedala- Taking it, pouring in a glass, taking it and drinking. Yes or no? केदाळा एकलो व्यक्ती पियेता तो व्यक्ती काय करता सोरो ग्लासाक घालता आणि घेता आणि पिवन तो असता. वय गी? Yes or no? कसो पियेता सोरो? कसो पियेता? डायरेक्ट तोंडान पडता, काढता बॉटल,
ओपन घालचें ग्लासान आनी पिवचें वय ना काय बॉटल डायरेक्ट येता अशें भूत अशें आनी डायरेक्ट तोंडान वेता आमी मुवीजान पळयलां न्ही बॉटली मूव जाता आयदनां मूव जाता तशें डायरेक्ट येवन बॉटल तोंडान पोटान वयता हाऊ डज इट स्टार्ट कशें सुरू जाता सुरवात करता इल्ले इल्ले तें करच्या पयलीं कितें येता आतां मनीस न्हिदला इफ अ पर्सन इज लायिंग ऑन द बेड अँड नाव ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक बिफोर ही ड्रिंक वेर द ड्रिंक इज कमिंग फर्स्ट आतां चिंतया एकलो व्यक्ती न्हिदला न्हिदच्या ताका पिवंक जाय वैगी आतां तो न्हिदून आसा पूण पिवनच्या पयले ती संगती खंय जावन आराम जाता सिस्टर खंय जावन जाता आं आतां हांगा येवच्या आदीं तुज्या मनांत येवना फाल्यां हांव वयता म्हण येवच्या आदीं तुका कळीत जालें मनांत सो स्टार्ट फ्रॉम वेर खंय जावन स्टार्ट जाता तुज्या तकलेन तुज्या मनांत तकलेन म्हणल्यार मनांत इट स्टार्ट्स फ्रॉम युअर मायंड कित्याक इफ आय एम लायिंग डावन ऑन माय बेड you know my example I'm giving okay so before I study the word for example let's say I'm feeling tired you translate पळय तिचे उदाहरण दिवन आसा एक्झाम्पल आतां तिका पुरासान जालें आमी चिंतया now also I'm feeling very tired my body is feeling so tired right now I'm telling you the fact कित्याक हांव आतांय सांगून आसा म्हणजे कुडी जायते म्हाका पुरासान आसा म्हाका ते भोगता and mind is telling let brother take the session you go and take rest हा तू सांगून आसा एका सोडू आनी वचून इल्ले रेस्ट कर म्हणून पण ब्रदर म्हणटा ना सिस्टर आमी करता तू कर काले म्हणटा आमी करना तूं कर म्हणटा हालेलुया हालेलुया सो म्हजे माइंड कितें सांगता तुजे बॉडी टायर्ड आसा वच आनी तूं इल्लें आराम कर रेस्ट ओके माइंड सांगता बट आतां हांवें काल डिसिजन घेवंक आसा पूण हांवें कसो निर्धार घेवचे त्या वेळार डिसिशन this retreat is every day is there throughout the month हे रितीर एका म्हयन्यांत आसा थ्रू आउट द मंथ आसा एक फुल ना how many days so if I go and take rest today what will happen तर वचून आतां ह्या गाडये वचून हांव एक विश्राम घेतल्यार कितें जाता can I call you on Saturday again oh now I'm okay I'm good you come सोनवारा परते तुमकां आपोवन जाता की आतां हांव आराम Can I आसा do that? फ्रेश आसा या म्हणल्यार तुमी येतात can I do that I Zata cannot do karun that zata ge. according to the word of God I only have to take the word with me which is strength and power to me because I'm not standing here with my strength if it's same situation for you देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी खाले करूंक वता त्या रितीन करूंक जायना न्ही सोनवार आपोवंक जायना पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे उतार म्हाका सकत दिसता त्या उतरा प्रमाणे हांवें करूंक आसा so now if I take your example आतां हांव तुमचें उदाहरण काण घेता तर let's say tonight when you go home केदार तुमी राती घराक वेतात फाटी and tomorrow morning you're feeling tired तुमकां सकाळी उठताना पुरासन जाता and you might say today I'm not going I can watch online आतां हांव चिंता हांव आज वचना ऑनलायन पळयता म्हणून you can do the decision right तुवें डिसिजन निर्धार काण घेत वय की तुमकां but can I do that पूण म्हाका करूंक जाता आतां तशें hallelujah हालेलुया I have come all the way from Goa हांवें गोवात हांव आयलें हांव the body is telling so many things म्हणजे कूड जायते संगती म्हाका सांगून आसा but if the word of God is abiding in me कित्याक देवाचे उतार म्हणजे एक जावन असले what वरवीं should be the response to my body I should give त्या देखून हांवें म्हजी कूड इन खंयची ताची जबाब फाटी दिवंक आसा प्रतिक्रिया Hallelujah. हालेलुया Apostle Paul says कित्याक अपोस्तल पौल सांगता I have to train my body in such a way हांवें म्हज्या कुडीक हांवें शिक्षा काय म्हणटा तरबेत केल्या तरबेत train केल्या my body in such a way that after giving the preaching I should not fall तरबेत अशें केल्या की हांवें देवाचे उतार दिल्या उपरांत हांवें पडोवंक नजो that I would be disqualified by giving the word and not train my body जर तर हांव देवाचे उतार दिवन हांवूच तूं नाफो जाल्यार train my mind त्या देखून हांव मनाक हांव तरबेत दिता then what would be the use I'm giving the word and could not keep the word for myself जर तर हांव देवाचे उतार दिता जर म्हज्या जिवितांत हांव ते कार्य रुपाक घालना जाल्यार कितें फायदो the body will speak from every area कित्याक आमची कूड हर एका रितीन उलयता the body the mind will tell you do this drink this have this smoke this do this take that आमचे मोनी सांगता ते हे करे त्या करे अनेक नाना रितीन आमकां ते उलोवन आसता but you need to take a decision त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक आसा by remaining abide in Jesus हांवें जिजू ते एक जावन रावच्याक by his word abiding in you आनी देवाचे उतार म्हजे ते एक जावच्याक you tell your mind आनी त्या देखून हांवें म्हज्या मनाक सांगूंक आसा and put your mind to silence आनी म्हज्या मनाक हांवें शांत करूंक आसा and make a choice to speak the word आनी हांवें ते निर्धार घेवंक आसा देवाचे उतार उलोवंक hallelujah हालेलुया
Now, when I asked this sister about the example, when she gave the alcohol example, which is lot of people is facing in their life, yes or no? हांवें एक विचारतना ती भयण एक उदाहरण म्हणाली अल्कोहोला विशयान कित्याक जायते जण ह्या समस्येर आसात Correct? पिवण्याच्या Maybe not me, maybe somebody else in my family. जावंक पुरो हांव न्ही म्हज्या कुटुंबांत आसात Maybe our husbands, maybe our wives, maybe our children, maybe our son, म्हजो घोव बायल या भुरगीं या कोणी म्हजे शेजारी कोणी जावंक पुरो आसूंक पुरो maybe our own father, म्हजी बापोय जावंक पुरो maybe our mother. म्हजी आवय जावंक पुरो When we look at them, is it give a joy to us? केदार तांकां पळयतना आमकां आनंद जाता Hallelujah. हालेलुया So who's going to fight this battle? तर हे झूज कोणे झुजाचे Who has to fight this battle? कोणे हे झुजाचे Now this is confusion. The Bible says God will fight your battle. आता हे कन्फ्युजन Because Dev- Exodus 14:14, कित्याक be still, be stand still, God will fight the battle. कित्याक देवाचे God will उतर fight the battle when you fight this battle by speaking the word of God through your mouth. कित्याक देवाचे उतर सांगता तूं शांत राव हांव झुजतलो पूण देव केदाळ झुजता म्हळ्यार ताच्या पयले देवाचे उतार म्हज्या तोंडांत हांवें उलोवंक आसा Ulungasa. उसारूंक. The work what Jesus finished on the cross 2000 years ago, कितें जिजू क्रिस्तान 2000 वर्सां पयले कुसार ते कितें केला ती बरी कामां आमच्या बसोतो that good news gives us that now we are at rest. ती बरी खबर आमकां ते एक विराम या विश्रांत दिता आराम This rest is not that you stop from working. ताचो रेस्ट म्हळ्यार विराम म्हळ्यार कामां जावन भायर येवचें न्ही This rest is you are laboring in His word. कित्याक तातूंत वावर आसा ताच्या उतरांतय वावर करूंक आमकां Knowing His truth is your labor. वावर कितें म्हळ्यार ताची सता जाणां जावंक Living by this truth by the help of the Holy Spirit is your labor. कितें वावर म्हळ्यार सता प्रमाणे पवित्र म्हणजे शक्तीन उतरा प्रमाणे जिवनचो तो वावर जावन आसा Many a times we are thinking that person can give me healing, this sister can give me healing, that brother can give me healing. It is the word which sets you free. आमी जायते पटी चिंता ती भयण तो भाव तो हे आमकां भलायकी दिता म्हणून तेंचे खंयचेय दिवना बगार तुमकां भलायकी दिता देवाचे उतार मात्र The first stage of my life, म्हज्या जिविताचे पयले मॅटर yes, I need somebody to preach the word to me. पयले मॅटर खंडी जावन म्हाका गरज आसा कोणे म्हणी म्हाका देवाचे उतार शिकोवचे When you move from that stage to other stage, केदाळ हांव परत वाडोवन येता you begin to study the word of God and know the truth. तेन्ना हांवें उतार शिकोवंक आसा आनी ते सत हांवें जाणा जावंक आसा Now then you move to another stage, ते दळ आनीक हांव वडावळ जाता आनी एक मुखल्या अंता घेताना that you become the preacher to somebody else. ते दळ हांव हेरांक देवाचे उतार जावन सो व्यक्ती जाता But if all of my life, पूण म्हज्या सगळ्या जिवितांत if I depend on some specific person, if that person comes, then only I will understand the word. हांव म्हज्या मनार आसा जर तर तो व्यक्ती आयल्यार मात्र म्हाका ते उतार समजता म्हण हांव चिंता जाल्यार This is the time for all of us to wake up. त्या देखून हो वेळ जावन आसा हरी एका व्यक्तीन जागो जावन Yes, सो God has appointed His special people खंडी जावन देवान जायत्या व्यक्तींक आपोवन विसला because these people has labored themselves in the word of God. कित्याक तांणी जायतो वावर देवाच्या उतरांत करसिला But God never said only that person is a special person to me. पूण देव सांगेना तो व्यक्ती मात्र बारी स्पेशल व्यक्ती म्हणून If you follow the same procedure what that person has followed to get this anointing, if you follow that same procedure, you can also be like this person. ते जर तर तो व्यक्ती कशे देवाच्या उतरांत कितें अभिषेक आसा ताच्या उतरां सांगता एक जावन ताणें वेळ कशी जाल्यार तो अभिषेक तुज्या जिवितांत तुका पळोवंक मेळटा Hallelujah. हालेलुया So आम्ही मनशा फाटल्यान धांवता तशी जावंक जाय काय उतरा फाटल्यान धांवता तशी जावंक जाय? What did Jesus said? When you remain abide in me and my word remain abide in you, you shall ask and it shall be done for you. कित्याक देवाचे उतार सांगता केन्ना तूं म्हजे ते एक जाता आनी म्हजे उतार तुजे ते एक जावन आसा तेन्ना तुका कितें जाय मागताय ते तुका मेळटलें म्हणटा Hallelujah. हालेलुया So जाऊन दी तो brother Peter, जाऊन दी Anisha, जाऊन दी आणि कोणी. You need to pay attention the word what they speak, what they teach you. कित्याक कोणी हांगा शिकोवन जावं हांव जावंक पुरो या भयण जावंक पुरो आनी कोणी जर शिकयता जाल्यार तांचे वयनी तांणी काले उतार उलयता देवाचे उतार तांचे ते तुमचे गामान चित आसाचे Hallelujah. हालेलुया So आता तुमकां लास्ट मंथ कळीत असले अनिशा येवपाक आसा म्हूण हांगा रितिराक. Do you know that? कळीत आसलें तुमकां लास्ट तुम्ही मंथ नोकरी हांव येता म्हूण September, October, November. कळीत आसलें लास्ट मंथ Nobody knew that I'll be here. Then I'll go then. Brother, you continue. I'm going. Hallelujah. हालेलुया तुमकां कळीत नासले? You did not know? Okay. So December also तुमचो रेतीर आसा. वय समजू या डिसेंबरांत हांव सडनली येना. लेट्स से डिसेंबरांत म्हाका कसलें काम आसा आनी हांव पावूंक ना. सो कॅन यू से सिस्टर अनिशा येवंक ना हांव घरा पाटी वेता म्हाका आयकूंक नाका म्हाका सिस्टर अनिशाच जाय. तुमी अशें चिंतूंक जाता गी? हालेलुया.
आमी जेन्ना भूक लागता आमकां जेवण जाय, जेन्ना आमकां ताण लागता आमकां उदक जाय. येसो न्हू? हालेलुया. ताण लागता तो मनीस पळयना हें उदक कोणाचें ओ कितें म्हूण काडलें घेतलें पियेलें. कित्याक? वॉट मॅटर्स टू हिम इज द वॉटर. येसो न्हू? When you go down, when you are hungry, food is there. So you don't ask whether Birender cooked it or whether that other brother cooked it or maybe Sister Anita has done something. You are not asking that. You open the container, take the food and you eat because you are hungry, you need a food. आता तुमकां Hallelujah. भूक लागल्याची म्हणटीन ती कितें जाय म्हण तितल्या आनी थंय वचून तुमी वचून जेवण खाण घेतात. तुमी विचारतात की विरेंद्रन रांदले, अनिता सिस्टर रांदले या कोणें रांदले म्हण विचारतात की तुमकां कित्याक तुमकां भूक लागल्या तुमी ते स्वीकार करतात वय की न्ही? त्याच तरेन Hallelujah. हे मोत आमचें चेंज जावंक भोव गरजेचें. त्या देखून काले जावंक आसा आमची मोतीची चिंता बदलूनचे गरजन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. And when this thinking will be changed according to the word of God, केदाळा म्हजी चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलता guaranteedly your life will never be the same. जर खंडीत जावन तुझे जिवीत आसल्या बरी आसाना. Hallelujah. हालेलुया. So I was sharing about this lady whom I met yesterday. हांव सांगून आसली I did कालच्या not दिसा finish, right? कालच्या दिसा ती स्त्रिये विशयांत सांगून आसली हॉस्पिटलाच्या. So she said, Sister, I cannot forgive them. म्हाका तिका बोगसूंक जायना. That is something I cannot do it. म्हाका ते सादे ना बोगसूंक. So I said, are you ready to sleep on this bed rest of your life? हांवें विचारलें तर त्या बेड्डार तुजे मुखले जिवीत हांगात न्हिदूंक तयार आसाय तूं? Then she said, how come they are so happy in their life? तर ती म्हणाली तांणी कशें तांच्या जिवितांत बरे संतोषान आसात? I said, how do you know they are happy in their life? तुका कशें कशें कळ्ळी जालें ते संतोषान आसात Do म्हणून? you live with them? तूं ताच्या सांगात तांच्या सांगात जियेलाय? No. ना. Do you know what is happening there? तुका कितें जाता ते तुका कळीत आसा? No. ना. Do they come to your house and they share you that they are happy or something like that? तुझ्या घरा येऊन तांणी सांगले की आमी संतोषान आसाव की ना म्हणून? No. ना. In fact, she's not even staying outside in the balcony, escaping from them and living in the house inside. तितलेंच न्ही म्हणजे ती ताच्या बदला म्हणजे बाल्कनी न्ही ताच्या भितरी हांव काल म्हणटा आसा एस्केप करन आसा. लिपून आसा. पळोवंक जायना. पळोवंक जायना. Because anger is there. कित्याक Yes म्हणजे or no? म्हज्या भितर राग आसल्या वरवीं So you have brought a lens before your eyes which is of anger towards them. तू तुझ्या दोळ्या मुखार ते लेन्स घालाय कितें हेरा विरोध तुज्या भितर काले आसा राग आसा Hatred is there. द्वेष आसा And all kinds of bitterness you have kept in your heart. आणि कोटसान तुज्या काळजा भितर दवरलाय. You might be seeing them happy. तुवें पळोवंक पुरो तांणी संतोषान आसात म्हणून. You might see outside they are happy. ते भायल्यान तुका दिसता जावंक पुरो ते संतोषान आसले बरी. But even if they have something done evil in their life, जर तांच्या जिवितांनी वायट केले तर they also have to go through destruction for sure. तांणी तांच्या जिवितान नासाच्या वाटे घेतात. If you kept bitterness and hatred in your heart and now your condition is like this, तर तुझ्या जिवितांत तुझ्या काळजांत ते कोटसान दवरल्यावरी तुजी परिस्थिती या परिस्थिती पावल्या. so when they have done something wrong to you as well, they will also go through something or the other. जर तर तुझ्या जिवितांनी तांणी तुझ्या विरोध वाईट केला जाल्यार तांच्या जिवितांनी ते खंडीत जावन त्या परिस्थिती पावतात. When I entertain devil in my life, केदाळा हांव सैतानाक म्हज्या जिवितांत हांव चड वेळ करसिता. whatever belongs to his kingdom, he will give it to me. Yes or no? कित्याक ताच्या राजान कितें आसा तो म्हाका दिता. Correct? वय गे. When I remain abide in Jesus, केदाळा हांव जिजू ते एक जावन आसता. whatever is there in his kingdom कितें ताच्या राजांत कितें आसा will begin to flow in my life. ते म्हज्या जिवितांत येवंक सुरू जाता. Yes or no? वय गी न्ही. So when I make a choice to live an evil life like devil's life, त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक आसा वायट सवयाचे जिवीत जियेची म्हणून. his evil things will flow in my life. तेच खंडीत त्या रितीचे जिवीत जियेल्यार वायट संगत्यो म्हज्या जिवितांत येतात. So when I keep the hatred towards somebody in my life, even though I am right, according to the word of God, God said, bless them those who curse you, love them those who hate you. त्या देखून देवाचे उतार खाले म्हणटा जर तर मनुष्य सैमान Yes or ते no? सारखे आसूंक पुरो जर म्हज्या काळजा भितर हांव द्वेष दवरला तर देवाचे उतार खाले म्हणटा जर म्हाका वायट करतल्याक वायट कर म्हणटा की खाले कर द्वेष आशीर्वाद. करतल्यांचो मोग कर, तुका शिराप दितल्यांक तू आशीर्वाद दी. Yes or no? शिरातल्यांक काले करता नाश कर म्हणटा की आशीर्वादी म्हणटा. हा आन्सर तुम्ही जाणा. पूण आमकां शिराप करतल्यांक कितले आमी आशीर्वाद दिला आयज पर्यंत? जायना सिस्टर, जायना ब्रदर, तुमकां कळीत ना ताणें आमकां कालें केलां. येस नो. बट दी सेम थिंग कॅन वी टेल टू जीसस. पूण ह्याच रितीन आमी जेजूक वचून सांगूं जाता.
आमकां we want Jesus to appear before our eyes, right? आमकां आशा आसा जेजून आमच्या दोळ्या मुखार आसा जे म्हणून. So when he comes and tells you, forgive those who have hated you or done wrong things to you, or bless the one who has cursed you, when Jesus will come before you and when he tells you, are you will be able to tell him, no, I can't do it, Jesus? जेजू तुमच्या मुखार येवन सांगता तुमचो द्वेष करतालो सो मोग करा आणि कर्ज दितल्यांक आशीर्वाद दिया, श्राप दितल्यांक बेसांवां दिया म्हूण सांगल्यार तुमी तयार आसात. ताणें सांगल्या बरी For करूंक. brother, sister, we tell, right? Can't do it, brother. Cannot do it, sister. पूण ब्रदर आनी सिस्टर सांगीत पूण जेजू सांगता तशें सांगूंक सादी जाता जायना Jesus म्हणून. said, those who remain abide in me and my words abide in him. कित्याक जेजू कितें म्हणटा कोण म्हजे ते एक ओडटा आनी देवा म्हजे उतार कोणा ते एक जावन आसा. You shall ask and you shall receive. तूं कितें विचार ते तुका मेळटा. So if you ask him, now when God gives you command, कित्याक देवान तुका उपादेश दिला. God's command is a law. कित्याक देवाचे उपादेश जावन आसा नियम. Yes or no? वय की न्ही. If you cannot keep that law, जर तर हांव ते नियम पाळिना whatever punishment is there will come according to that. कित्याक ताच्या नियमा प्रमाणे कितें बरें शिक्षा आसा ते म्हज्या जिवितांत येता. Hallelujah. हालेलुया. But now God doesn't punish. पूण आतां देव आमकां शिक्षा दिना. But when I reject doing the word of God and do the other thing, केदाळ हांव देवाचे उतार निराकार करता आनी ताच्या बदलाक दुसरे एर वायट करता हांव. that other thing what I do, that person will become my master. केदाळ तो व्यक्ती कोणाक हांव चड वेळ करता तो म्हजो धनी जाता. Because punishment has been already finished on the cross. कित्याक खरी एक शिक्षा जेजून कुर्सार संपयल्या. Are you understanding? आतां समजता. So when I do wrong, केदाळ हांव चूक करता. and let's say something bad happens to me, केदाळ म्हज्या जिवितांत कितें वायट घडटा. we are thinking God has punished. हांव काल चिंता देवान म्हाका शिक्षा दिली म्हणून. God's punishment, God's anger has been finished on the cross on Jesus. देवाची शिक्षा देवाचो क्रोध त्या कुर्सार जेजू क्रिस्ता मरिफात संपूर्ण जाला. So today God does not punish, but God only loves. कित्याक आतां देव म्हाका शिक्षा दिना, देव फकत म्हजो मोग करता. But the law is given to us, love one another and bless the one who curses you, love the one who hates you. कित्याक नियम काले म्हणटा देवाचो आनी तुजो हेरांचो मोग कर आनी तो कोण तुका द्वेष करता तांचो मोग कर म्हणटा नियम. Hallelujah. हालेलुया. Just remind me two things I have to finish. One, that lady story, and one, the alcoholic example. उडास दोरा म्हाका एक Sister, दोन remind me, सांगच्यो okay? Because when उडास we leave somewhere else, it goes somewhere else. Hallelujah. त्या स्त्रिये विशयांत आनी त्या Yes or अल्कोहोला no? विशयांत Right उदाहरणा now, विशयांत. loving your enemy, we are learning because of that sister whom I met yesterday in the hospital. कित्याक Hallelujah. कित्याक आमच्या दुश्मनाचो मोग करी जे कित्याक हांव सांगून आसा त्या सिस्टरीक लागून हॉस्पिटल आसलेल्या. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Those who are sleeping say hallelujah. कोणा पुरा न्हीद येता सांग हालेलुया. Honest answer. Sleeping but attentive. This is also God's grace, you know. When we say those who are sleeping say hallelujah, hallelujah, they're saying, but they know for what they're saying hallelujah. That means they're not sleeping. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank So you, when I asked her, you need to forgive, you need to let go. But she said, it is difficult, it is difficult, it is difficult, it is difficult. आम्ही सांगले तिका हे तुवें बक्षी जे तुवें सोडून सोडीचे ताका ती म्हणटा ना हे कष्ट म्हणाली. Difficult. जायना करू. जायना हे कष्ट आहा मातसो जायना म्हणून. Are you understanding? समजता Did you तुमकां? ever reach to that stage it is difficult? Did they ever reach to this stage that they are saying difficult? तुमच्या When it comes to जिवितांत forgive somebody? तुमच्या जिवितांत अशें तुमकां अनुभव जाला की ना बोगसूंक साध्य ना म्हणलें आयला गी बोगसूंक साध्य Difficult, ना difficult. Zala. All of us we went through. Even for me. At a time, even I said that. कंडी जावन But आमच्या Jesus, it is जिवितांत difficult, no? म्हज्या जिवितांत You जाला. know what they have done. But God. Or continuously remain abide in him and his word remain abide in you. Because whenever you go to Jesus, he will only reveal and bring the word to the light of your knowledge. He will not do something else. He will only bring this word to your light. He will not give you any alternative. If my child comes and tells me, Mommy, I don't like fish, I want chicken, what you will do immediately? Put the fish aside and make chicken. Yes or no? But when you come to Jesus, if you say it is difficult, I can't do it, God will not change any other option to you. No, I will give you my power, I will give you my strength. With my ability, with my power, you can do it and you have to do it.
पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी खाले करूंक आसा देवाचे उतार कितें सांगता ते आमी करचे गरजेचे जावन आसा. जर तर एक भुरगें येवन तुमचे भुरगे येवन विचारीत म्हाका चिकन नाका ना मासली नाका चिकन जाय म्हळ्यार तुमकां चेंज करूंक जाता चिकन वयगी. पूण देवाच्या उतरांत येतना तुमी ते बदलूंक जायना. पूण देवाचे उतार खाले सांगता ते तुमी करीजेस ते करूंक की तुमकां देवाची कृपा सकत आनी बळ ताच्या उतरा मार्फत मेळटा तुमकां. Yes or no? Baby says, I don't want bread, I want chapati. Okay, tomorrow chapati I'll make. पूण आवय लागीं एक भुरगें येवन म्हणत म्हाका ब्रेड नाका चपाती जाय म्हळ्यार हांवें What you चपाती want, करूंक tell me, जाता. I'll do it. तुका कितें जाय तें करूंक जाता. The timetable of the week can be changed, whatever you ask. पूण ह्या टायम टेबलार कितें बरयलां ताचे प्रमाणे आमकां बदलूंक जाता कितें तुमी विचारतात. But पूण this timetable what God has given. पूण ह्या not be टायम changed. टेबला प्रमाणे आमकां हे कांय बदलूंक जायना. So if you say, Father, please help me, I cannot forgive this side neighbor, but I can forgive this side neighbor. जर तर हांव सांगता ह्या भावाक नेबराक बोक्षिता पूण ह्या भयणीक म्हाका बोगसूंक जायना म्हणल्यार God will not accept this. देव ते स्वीकार करिना. What he said. कित्याक देवाच्या उतरान खाले बरयला ते सांगून जाला. Hallelujah. हालेलुया. But there is a good news for you. त्या दोन एक बरी खबर आसा तुमकां. There is a good news for you. एक बरी खबर आसा. God said, देव म्हणटा I know you can't do it. म्हाका कळीत आसा तुजे वरी साध्य ना. I know it is difficult for you. तुका हे मस्त कस जातात म्हाका कळीत आसा. I know it is impossible for you. तुका हे साध्यत ना म्हणून कळीत आसा. I know you cannot do it at all. तुजे वरवीं हे साध्यच ना म्हणून म्हाका गोत आसा. But what I'm telling you is, पूण हांव कितें सांगता म्हणल्यार whatever is not possible, impossible to men, is possible to me. कित्याक मनशाक कितें असाध्य आसा पूण देवाक संगती साध्य आसा. So you come and abide in me. केदार तूं म्हजे ते एक जावन रावताय And let my word abide in you. आनी म्हजे उतार तुजे ते एक जाता. That is when you can do it. ते दाळा तुका हे करूंक जाता. So if I say I can't do it, yes, correct, you can't do it because you are thinking of doing it with your own ability. कित्याक हांव तूं सांगू बरो जायना वय तुवें सांगचें साध्य आसा कित्याक तुज्या शक्तीन तें करूंक साध्यच ना. But the moment you break down before God and say, Lord, I can't do it, but with you I can do it. तेन्ना केदार तूं देवा मुखार येता वय म्हजे वरी साध्य ना तुजे वरी साध्य आसा म्हूण सांगताय. You help me. You help me. म्हाका कुमक कर. Holy Spirit, you help me. पवित्र आत्म्या म्हाका कुमक कर. You can do all things through Christ कित्याक म्हाका बळ दिताले जेजू क्रिस्ताचो संगती करूंक म्हाका साध्य who strengthens you. जो कोण म्हाका बळ दिता. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you following? आता समजता. So when I say I can't do it, केदार हांव सांगता म्हाका जायना करूंक. when you get a thought you can't do it, केदार म्हाका ते चिंता बेता म्हाका करूंक जायना म्हणून. did you ever take a pause and you started to dance? ते जाल्यार तुमी रावन डान्स करूंक चिंतला. केला केन्ना पळयला जाता गे ओके डान्स करू ना डान्स करूं ना. पूण चिंतला केन्ना म्हज्या लागीं जायना. केदार म्हणी चिंतला जायना म्हणून. चिंतू ना. हा Did you ever thought I can't do it? चिंतला गे. When you say I can't do it, केदार- immediately start dancing. केदाळा तूं सांगताय म्हाका करूंक साध्य ना तुवें खाले करीत त्या वेळार डान्स करीत. आता ती चिंता ही कितें शिकून आसा. डान्स करूंक सांगता आमचे एज music पळय कितें सिस्टर तू काले सांगता डान्स कर म्हणून. म्युझिक घालून ना कशें डान्स करचे. आमची एज पळय आमी कशें डान्स डान्स करचे. जाता जाणा मंगलोर शिकूंक आयला गोंयचो डान्स. हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही येऊ ना तरी तुम्ही टीव्हीन पळयला आसतले न्ही. गोवा म्हणल्यार तुमकां डान्स येतलो तुमच्या मनात. हांव तो डान्स म्हणिना. डान्स नाचप तुज्या देवा मुखार. हांव त्या डान्सा विशयान उलयना तूं नाचचे देवा मुखार जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक जेन्ना when you say you can't do it, are you not weak? केदाळा तूं सांगताय म्हजे वरवीं जायना हांव अस्कत. Yes or no? When you reach to a point where you say I can't do it, केदाळ तूं त्या स्थितीक पावताय म्हजे वरवीं हें करूंक साध्य ना. is it not a situation of weakness? हेचो अर्थ हांव अस्कत म्हणून. Is that not a moment of weakness? तो गडी जावन आसा ते अस्कत कायचे वैगी हांव Yes or अस्कत no? वैगी नाही. When you see, I want you to understand this and you repeat it again and again till okay, they understand, okay? okay. When I reach to a point, I can't do it. हांव केदाळा त्या स्थितीक पावता म्हजे वरवीं करूंक साध्य ना. Is it not a symptom of my weakness? ते लक्षण दाखयता न्ही हांव अस्कत म्हणून. Yes or no? Huh? So when you are weak, केदाळा हांव अस्कत. and when at that moment when you are weak, केदाळा त्या वेळार हांव अस्कत जावन आसता. I'm telling you dance. हांव त्या वेळार सांगून आसा त्या वेळार तुवें नासाचें म्हणून.
रेडी नांत समजाले तुमका नॉट रेडी केदाळा- नॉट रेडी टू डान्स होय. तुम्ही केदाळा ते साध्य ना त्यावेळेला तुम्ही जण जाता तर तुम्ही अस्कत म्हणून म्हणजे वरी बोक्सोंग साध्यत ना शिष्य सांगता त्या वेळार अस्कत काच्या वेळार तुम्ही नसाजे म्हणून ती म्हणटा म्हाका स्टेप्स कळीत ना आनी स्टेप्स शिकोवची टीचर येऊ ना हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस अर्गा जिजू हालेलुया हालेलुया नाव यू माइट बी हॅव्हिंग अ क्वेश्चन वाय शुड आय डान्स तुमच्या आता मनार येऊन पुरो कित्याक हांवें नासाजे हांव अस्कत जाला ह्या परिस्थितीन आनी यू आर टेलिंग मी टू डान्स हांव ह्या वेळार वीक आसा अस्कत आसा त्या वेळार हांवें नासाजे गी येस और नो होय की नाही हालेलुया हालेलुया आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग हांव कितें सांगता तुमकां समजून आसा आर यू अंडरस्टँडिंग वेन यू आर वीक केदाळा आमी अस्कत आसा यू नीड टू डान्स त्या वेळार आमी नासाजे वेन यू कांट डू इट केदाळा ते आमी करिना do you find it strange you don't find it strange because when a person is weak what will be the condition of a person तुका हे विचित्र दिसता की सांगता ना एक did you ever felt weak तुम्ही चिंता अस्कत did you ever आसा feel broken did you टोटल dance लाय at that म्हणजे time त्या वेळार नासूं जाता what did you do त्या वेळार कितें करता हांव रडटा हांव what you had done at that time do you remember when you were weak when you were completely broken shattered nobody is there and you reach to a point I can't do it I cannot what happened to you at that very moment did you dance did you even ask somebody I want to dance play the music or did you even dance in your room when nobody is there you sat and you cry right you sat in the corner and you cried yes or no that is what you did thinking what I am weak right now I am weak right now I'm asking her did you went through any phase in your life or moment in your life where you were broken she said yes हांवें तिचे विचारले तुज्या जिवितांत तुका काही म्हणे वेळाक तूं गेलाय की तुज्या जिवान तुटुले या निराश जाल्ले त्या सांगतेक did she felt any time weak she Ke- said yes ती म्हणाली वय म्हणजे जायत्या संदर्भार हांव जायत्या संदर्भांनी सिट्युएशन अस्क जावन आसली and then I asked her did you ever danced in that situation हांवें विचारले त्या वेळार त्या सिट्युएशन वेळार तूं अस्क जावन आसतना तुवें डान्स केलाय की म्हणून or did you even leap or jumped with in that situation त्या वेळार तूं उडी मारले की त्या वेळार म्हणून विचारले हांवें nothing because this Nothing. if I do like that people will call me mad तर त्या वेळार Yes or हांवें no? अशें केल्यार मनीस लोकांले म्हणटात ओ पिसय जाला म्हणून yes or no वय की नाही because that is a weak time of yours कित्याक ते आमचे तो एक अस्कत या वीक वेळ जावन आसा तो and now I'm asking you आता हांव तुजे लागीं when I'm विचारन telling आसा you to dance do you find it strange why she's telling like this केदार आता हांवें तुका सांगलें त्या Now you understood what I'm saying. वेळार त्या वेळार तूं डान्स कर म्हणटना तुका हे विचित्र दिसलें की she's saying yes बस वय गी yes or no येस you're finding it strange why sister is teaching like this I have come here to learn the word of God but she's telling me in your weaknesses you dance कित्याक ती चिंतूंक लागली हांव आयला हांगा देवाचें उतार आयकूंक पूण ती काल सांगता म्हजे अस्कत काय वेळार हांवें डान्स करीचें म्हणटा when do we dance आमी केदार सडावत when we are weak or when we are strong डान्स करता आमी when अस्कत do we आसतना when की do we dance आमी when we are बरे संतोषान आसता स्ट्रॉंग not आसता when we are weak yes or no when we are weak we are sitting and crying आमी अस्कत आसतना डान्स करता की बरे आसतना डान्स करता पूण अस्कत आसतना आमी काले करता रडटा ते रडूंक आमी एक्सपर्ट न्ही आमकां शिकोवची गरज ना ते टप स्टार्ट there are two kinds of crying one with joy one in sorrow कित्याक दोन नमनाचे रडणे आसा आनंदान जाता आनी दुखीनी रडूंक जाता I used to cry before so much हांव खूब रडटालें पयल्यान आं कित्याक ही सिस्टर पयले चड रडटा चॅम्पियन जावन आसली मास्टर Master, रडटा. कोणे हूत म्हणल्यार पुरो तेजे हू कंप्लीट जावं ना हे स्टार्ट हांगा जावन उदक पावस येवंक सुरू जालो तेजे हू म्हणटा ते कंप्लीट जावचे आदी हा. हे म्हजें स्टार्ट वय काले उलयल्यार एंड जायचे म्हणून हांगा जावन दुखा ओळोंक सुरू जाता दिस मच आय वॉज इमोशनली वीक त्या प्रमाणे हांव ती भावनांनी भरलेली व्यक्ती जावन आसली कोणी आसा म्हजे सारके एनीबडी इज देयर जस्ट लायक मी एका कोणी बीट करतली आसात की कोण चड हसता पळय तीच आसतली हा द वन हू इज लाफिंग सो मच दॅट विल बी द पर्सन आय सॉ वन हा हियर ऑल्सो हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया आर यू Hallelujah. अंडरस्टँडिंग सो when we are weak
we cannot dance, केदाळ आमी अस्कत आसा त्या वेळार आमकां नासूंक जायना, we cannot rejoice, आमकां आनंदार आसूंक जायना, we cannot smile, आमकां आसूंक जायना, we cannot talk to somebody. आमी हेरांक उलोवंक जायना. On top of that, we'll say, please leave me alone. सॉरी On top of that, we'll say, please leave me ताच्या alone. बदला म्हाका एकसोरो सोड, म्हणजे म्हाका एकसोरो रावंक सोड म्हणटा हांव. Yes or no? वय की नाही? When we are depressed and somebody's coming, what happened? What happened? What happened? We say, get out from here. Don't talk to me. Leave me alone. केदाळ हांव डिप्रेशन आसा, कोणी उलोवंक येता हांव काले म्हणटा, हांगा जावन बाई सर म्हाका एकल्याक सोड म्हणटा. वय की? Yes or no? वय की नाही? Just give me some time. I want to be alone. कित्याक इल्लो म्हाका वेळ दी, म्हाका एकसोरो जावपाचें, पयस वच म्हणटा हांव. Don't we see? You might not understand English, but look at my expression, okay? तुका इंग्लीश समजूचे ना, पूण तेचे एक्सप्रेशन म्हणे समजाता म्हणून भावान कशें करता म्हणून एक्शन कार्य. Hallelujah. हा Karina, please leave me alone. जायकर न्हू, दायकर म्हाका एकसोरो सोड, दायकर हांगा जावन भायर वचूं, म्हाका And एकसोरो from जायचे. full of your body, the heat is coming out from your body at that time. तितलेंच न्ही, म्हज्या हांगा जावन कितें येता, उजो, उजो उजो भायर उनाळ. येता, हुलोप भायर येता वारें. Yes or no? Never felt that? तुमकां अनुभव जाला असो? No? I have seen when people are angry, face are becoming red. हांवें पळयला रागार येताना तोंडाचे तोंड पुरो थंबडे थंबडे जाता. Yes or no? वय की नाही? Happens, right? जाता मग? Hallelujah. हालेलुया. So when we are weak, केदाळ आमी अस्कत जावन आसता, when we are broken, आमी तुटुले जावन आसता. when I tell you you need to dance, हांवें सांगलें तुमकां तुवें त्या वेळार नासचें म्हणून. is not because it's not because that it is from my own understanding. हे हांवें सांगलें म्हज्या समजोणेन न्ही, It is understanding from the word of God. कित्याक हे देवाच्या उतराच्या समजोणे वरवीं हांवें तुमकां सांगलें जावन आसा. Do you want to see? तुमकां पळोवंक जाय? Do you want to see the truth? तुमकां हे सत पळोवंक जाय? Do you want the evidence? तुमकां साक्ष जाय? Okay, first you need to promise. When you get the evidence, no, don't promise because promises are meant to break. Don't promise me. Hallelujah. So you need to tell to yourself, when I get the truth, Lord help me to believe in the truth and live by that truth. म्हाका केदाळ येता तुमकां सत कळी जाता, तुमी देवाक तुमी एक डिसिशन कान घेया, ते सत कळीत जाल्यार ते सता प्रमाणे जिवंक तूं म्हाका कुमो कर म्हणून. Are we all come here to learn the truth? आमी हांगा सांगाता जमल्या सकड सत शिकूं Are we all come here for the mysteries to be revealed to us? आमकां गुट समजोवंक आमी हांगा आयल्या. Yes or no? वय की न्ही? So when the mysteries are revealed to us, are we not supposed to live by those truth? आमी केदाळ आमकां गुट कळी जाता त्या सतांत आमी जिवंचे गरजगी. Yes or no? वय की न्ही? So let's go to 2 Corinthians, त्या देखून आमी या दुसरे कोरिंत, 2 Corinthians, दुसरे कोरिंत chapter 12, chapter 12 verse 9 onwards. 9. पूण ताणें म्हणलें, पूण ताणें म्हणलें, म्हजी कुरपा तुका पुरो, म्हजी कुरपा तुका पुरो, तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कत कायेंत अस्कत कायेंत म्हजी सगळी सकत म्हजी सगळी सकत सकत दिसून येता. दिसून येता. परत्यान वाचते लास्ट लाईन. मनशाचे सगळी म्हणूया, मनशाचे म्हणा म्हजे अस्कत कायेंत म्हजी सगळी सकत जेजूची 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 सगळी सकत दिसून येता. केदारला दिसून येता. म्हज्या अस्कत कायेंत जेजूची सगळी सकत दिसून येता. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. So when I am weak, you need to dance. This is the reason that in your weaknesses, His grace is sufficient for you. His grace is to be seen in your weaknesses when you depend on Him. केदाळा हांवें कित्याक हांव अस्कत आसा त्या वेळार हांवें नासूंक कित्याक सांगलें म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता, केदाळा हांव अस्कत आसा त्या अस्कत कायेंत देवाची सकत दिसून आसा, ती सकत जावन आसा देवाची कृपा जावन आसा. If I don't have the weakness in my life, जर तर म्हज्या जिवितांत अस्कत काय ना तर I won't be able to experience His grace in my life, His power in my life. म्हज्या जिवितांत देवाची कृपा आनी देवाची सकत हांवें अनुभव करूंक जायना. So the moment I look at myself, I am weak. केदाळ हांव म्हजे सगळीं हांव पळयता हांव अस्कत म्हणून I need to rejoice. हांवें आनंद पावपाचें त्या वेळार. You know why? कित्याक कोताय?
in my weaknesses कित्याक म्हज्या अस्कत काय जेसूची सकत दिसून येता. हा देवाची सकत दिसून येता. Hallelujah. हालेलुया. So from today when you are weak, ते जर आज तावन तुमच्या जिवितांत तुम्ही अस्कत म्हणून तुमका Lord, I भोगल्यार come before you. सॉरी Lord, I come before you. देवा मुखार हांव देव सांगा देवा तू हांव तुजे मुखार आयला सोमिया तुजे मुखार हांव आयला. When you feel you are weak, केदाळा तू चिंताय हांव अस्कत म्हणून say to the Lord, Lord, I come before you. तुम्ही केदाळा तुका भोगता हांव अस्कत म्हणून तुम्ही सांगा सोमिया हांव तुजे मुखार आयला. Let your grace be sufficient in my life. कित्याक तुजी कृपा म्हाका पुरो. Let your grace work in me. कित्याक तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत काम करता. Let your grace flow in me so much so कित्याक तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत वळोन आसा इतली की that in my weaknesses, म्हजे अस्कत काय your power will be shown. तुजी सकत दिसून येता. Your ability will be shown. तुजी एबिलिटी दिसून येता. Your strength will be shown तुझे बळ ते दिसून येता. in my weaknesses. म्हजे अस्कत काय So now when you feel weak, will you go and cry? केदाळा तर आता आम्ही अस्कत पण चिंताना वचून आम्ही रडाचे की Will you go and cry now when you are weak? तर आता हांव अस्कत पण चिंताना आम्ही वचून रडाचे की खाले करीचे. Did you heard that scripture? तुम्ही ऐकले What does the scripture says? काले म्हणटा उतार Read it on the screen. Take the mic please and read, Baba. One by one word you read and meditate what you are reading, okay? And he said to me, And he said to me, loudly, loudly. My grace is sufficient for you. Okay, read again the first line. He said to me, Okay, everything which is written in this translation, red color, it is Jesus speaking. Okay? Now, when this letter is written by Apostle Paul, and he's writing the letter to the Corinthian, okay? In this letter, he is telling what Jesus said to him, okay? And he said to me, Jesus said to me, now this Paul is writing, but now you need to take it for yourself. And then he said to me, then okay, I will explain. Okay, read it, Baba. Read. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Okay, let's say you don't know what is grace. Let's see. Do you know strength? Yes, Do you know what is weakness? weakness, Do you know what is the meaning of strength? Yes. Is it weakness or strength? Takat, Shakti. strength. Okay. Now, as I said, red color is written by Jesus. My grace is sufficient for you. Maji kurpa tuka puro. My strength is made perfect in weaknesses. So you don't know what is grace. Let's say you are first time, right? At least you know what is strength. Yes. When you are weak, what do you need? तू अस्कत असताना तुका कितें गरज आसा आ Whether his strength or my strength, whatever strength, but I need a strength. कित्याक कोणाची In म्हणे weakness, in weakness, what do you need? कित्याक आमी अस्कत असताना आमकां Strength. कोणाची म्हणे एक बळ या सकत जाय वय Yes खंयची or बरी no? सकत जायचे वय गे When a person is weak, केदाळा मनीस एक अस्कत असता he need a strength. ताका बळ जाय. Now you see, for my strength is made perfect in weakness. कित्याक उतार सांगता म्हजे बळ तुज्या अस्कत कायंत तुका सारकें करता म्हण Correct? दिसून येता म्हण. Now, who is speaking to whom? हे कोणाक सांगून आसा Jesus is speaking to us. कित्याक Yes or no? जिजू आमकां सांगून आसा Jesus is speaking to us. We are going through a situation weak. आमी आमच्या सिट्युएशन अशें आसा आमी अस्कत जावन आसा. Right now, many of you must be going through this situation. You are feeling weak. आमी जायते जाणांक असले आसूं पुरो आमच्या जिवितान आमी अस्कत जावन आसा. Maybe in your mind, तुमच्या मनान जावं पुरो maybe in your body, तुमच्या कुडीन जावं पुरो maybe in your habits. तुमच्या सवयीन जावं पुरो Maybe when people has rejected you, you're into that weakness right now. केदाळ तुमकां मनीस दुसता ह्या नाकारता त्या वेळार जावं पुरो Maybe you are addicted to something जावं पुरो तुमी खंयच्याचे एक एडिक्ट गुलाम जाल्यात and you want to come out from that, त्या समस्येतून भायर येवचे पासत but you are weak to come out from that. कित्याक थंय जावन भायर येवंक तुमी अस्कत जावन आसात. Possible? जावंक साध्य आसा Yes or no? वैगी. Let me say it again. Let's say many of you must have come here in your weakness. कित्याक जायते जण हांगा तुमचे अस्कत काय वरवीं आयल्यात Yes or no? वैगी न्ही. We are come here in what? आमी कितें In आयले weakness. कशें आयले आमी अस्कत काय आयले. Okay. You must be knowing your own situation. तुमकां कळीत आसा तुमचे काल तुमची परिस्थिती कशी म्हणून I know my situation. कित्याक म्हजी परिस्थिती म्हाका कळीत आसा.
Because when I reached here, I am in my physical weakness. कित्याक हांव हांगा पावताना फिजिकली हांव अस्क जावन असली. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? आता समजता I am in my physically weakness. फिजिकली पळोवनचे तर म्हाका अस्कत काय असली. But I said, Lord, पूण हांवें सांगले सोम्या whatever it is, कितेंय जावं दी, let your purpose, let your will, let your desire be fulfilled through me. तुजी आशा तुजी खुशी म्हजे मुखांतर जावं दी. I am not here by mistake. कित्याक हांव हांगा बाय अचानक येवंक ना. I am not here because they have called me. कित्याक तांणी आपयला म्हणून हांव येवंक ना. But I am here to fulfill your purpose. in कित्याक my हांव आयला तुजी खुशी संपूर्ण करूं. And I believe it is you who has got me here. कित्याक तुवें म्हाका ह्या जाग्यार तूं आपोवन हाडलाय. It is you who is taking me everywhere, wherever I go. कित्याक तूं खंय म्हाका हर एक कडेन तूं म्हाका तूं आपोवन व्हरताय. No matter where I reach, खंय हांव पावंक पुरो. let it be only your will. कित्याक खंय बासल्यार तुजी खुशी जावं दी. Every day, every moment I pray this. हर एक वेळा हर एक दिसा हांव हे मागता. Because I do not want to take any decision for myself. कित्याक हांव म्हज्या जिवितांत म्हजेच म्हळ्यार हांव निर्धार घेना. And when I depend on my thinking and my flesh, तर हांव म्हज्या मनाक म्हज्या रक्तमासा प्रमाणे हांव उंदोवन असल्यार and when I took the decision based on that, केदळ हांव ताचे प्रमाणे हांवें निर्धार घेतल्यार I have seen I have failed. हांव जायते पटी पळयला हांव सलवल्या. But then I said, Lord, I don't want anything what I want to do. त्या देखून हांवें सांगूं सुरले ताचे पर्यंत कितें म्हाका जाय त्या प्रमाणे नाका. Let it happen what you want to do in my life. कितें तूं करूंक खुशी व्हरताय म्हज्या जिवितांत त्या प्रमाणे म्हाका कर. Let I be the empty vessel that you fill me. कित्याक हांव एक खाली आयदान जावन आसा तूं म्हाका भर. All the plans what you have through me. कित्याक हर एक येजन म्हज्या मुखांत तूं कर. Because you said no, Lord. कित्याक तुवें सांगलाय सोम्या. I have a plan and purpose for you. कित्याक म्हज्या मनांत जायत्यो योजना आसात. Not to harm you, but for your own good. तुज्या नासा खातीर न्ही तुज्या बरेपणा खातीर. I consider that truth and I stand still on that truth. हांवें तें सत हांवें खाण गेल्या त्या सतांत हांव रावल्या. So the devil is putting a pressure on me from yesterday. त्या देखून सैतान म्हाका जायतो दबाव घालतालो. From Monday morning, yesterday morning, from morning I'm fighting this battle in my body. सोमारा सकाळी जावन म्हज्या कुडींत जावन हे झुजोन आसा. So mind is telling, body is going weaker and weaker. मन सांगता तुजी कूड बारी अस्कत आसा. But the word says, in your weakness is my strength is made for पूण you. देवाचे उतार सांगता तुज्या अस्कत काय आणि देवाची बळ दिसून येता म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. So should I have to listen to my body or I will consider the word what is speaking to me? आता म्हणजे मन काले सांगता ते हांवें पातयेचे की कितें देवाचे उतार काले सांगता ते हांवें सत मानिचे. And morning when I got up, God showed me beautiful things. तितलेंच न्ही हांव सकाळी उठ्ठाना देवान म्हाका एक बरी संगत म्हाका कळीत केल्ली. Because when I got up in the morning, before I go to hospital, I got up in my own house. केदाळ हांवें हॉस्पिटल आसाचे ताचे पळय उठून पळयता म्हज्या घरा हांव आसली घरा आसली. And body is speaking to me. म्हजी कूड उलयताली. And because I have to come to Mangalore for this week, केदाळ या ಎಂತೋ ರೀತಿಯಾಗಿ म्हाका येवंक आसले कोडयाळ मँगलोराक. I won't be able to go to see my auntie till Monday, 24th. म्हाका जायनाटले टील मंडे मुसेर पळोवंक साध्य नासतले. So whatever time I got yesterday morning only. त्या देखून म्हाका कितें वेळ आसलो कालच्या सकाळी मात वेळ जावन आसलो. Because afternoon I have to leave from Goa to come here. कित्याक दनपार उपरांत हांगा येवचे पसत हांवें थंय बायसर रजे आसले. But the body is saying, we can't. पूण म्हजी कूड सांगताली जायना. And then early morning I had to get up. त्या देखून सकाळी हांवें उठोंक आसा. And yesterday it was very, the weather was very chilled, cold it was, winter. कालच्या राती वेदर बारी थंड आसले. I was freezing, my hands were frozen when I was riding the bike also. तितलेच न्ही हांव बाईक रायड करताना म्हजे हाती ते घट Literally जाल्ले. shaking, 5:30, 6 o'clock in the morning. पूर सकाळी पुरे कमताले हात पुरा शिवरिंग कमताले. That way only we went. ताचे सांगातात हांव गेली. So body is speaking, you are weak, you can't. पूण कूड सांगता तूं अस्कत तुका जायना. I still had to go to the hospital. कित्याक म्हाका जाल्यार हॉस्पिटलाक वचूंक आसले. It's a decision, right? ते म्हजे निर्धार जावन आसलो. Yes or no? It's a decision, right? वैगी हे निर्धार जावन आसा I वैगी. can't take a decision and tell my mother, let's see on 24th, I want to sleep. हांवें निर्धार घेवचे आसले. I could have said, हांवें सांगले 24th आय हॅव टू म्हाका 24th निदाचे. we can go, but we don't know till 24th what is 24th there. या म्हूण हांवें सांगले म्हज्या वावेक. 24th अजूनही पळोवंक ना. हांवें आजुनी पळोवंक ना. So I was about to say like, you know, my flesh is speaking to me, you can't. म्हणजे कूड म्हाका सांगून आसा तुका हे साध्य ना. But then the heart, the word is speaking inside of me. तेन्ना काळजांत जावन उतार उलोवंक लागले. My strength will work in your weakness. कित्याक म्हजे बळ तुजे अस्कत काय दिसून येता. Get up. तूं उठ. Get up. So I got up, हांवें उठली. got ready, रेडी जाली. went. In that cold only we went. आमी त्या इव्हेंटांत आमी गेले.
So when I reached there, हांव केदाळ हांव थंय पावली. we reached there by 6:15 like that. आमी सकाळीच्या 6:15 या 6:30 पावले हांव. Okay. So when I reached there, हांव केदाळ थंय पावली. I'm seeing all the beds are full. सॉरी All the beds of with the patient. थंय असले पुरा बेडांत पुरा पिडेस पुरा न्हिदून आसात. I saw that. हांवें पळयलें. And when I saw that, केदाळ हांवें तें पळयलें. God spoke to me. देव म्हजे लागीं उलयलो. He put me in my heart. ताणें म्हज्या काळजांत घालें. You were feeling little weak in your body, तूं सांगताय म्हज्या कुडींत कितें म्हाका अस्कत काय आसा म्हणून. but still you are walking. जाल्यार तूं चलताय. You can eat. तूं खावंक जाता. You can drink. तुका पिवंक जाता. Look at these people. पळय ह्या व्यक्तींक. How much I need to be thankful to God. हांवें त्या वेळार कितलें हांवें देवाक अर्गां दिजें आसलें. And as these people are here, हे हांगा आसली पळय व्यक्ती. the devil has done these things in their life. सैतानान तांच्या जिवितांत इतली पुरा कार्य केल्यात. Always remember, when it is a sickness or disease, it is not from God. केदाळ उडास दवरा तुमच्या जिवितांत कश्ट या पिडा येताना ते देवातावन न्ही. Now when the sickness has hit their life, तांच्या जिवितांत ती पिडा आयला तर it is the evil one working in them. ताचो अर्थ वायट सकत सैतान तांच्या जिवितांत कार्य काम करता म्हणून. And I have chosen you हांवें तुका विंचून काडला. to proclaim the gospel. तुका देवाचे उतार प्रगट करूंक. The spirit of the Lord is upon you. कित्याक देवाचो आत्मो तुजे थंय आसा. I have anointed you हांवें तुका अभिषेक केला. to preach the gospel to the poor, तुका देवाची बरी खबर संवसार प्रगट करूंक. to heal the brokenhearted, तुटल्या काळजांक सारके करूंक. to preach deliverance to the captives, आनी बंदेतांतल्यान सुटका दिवंक. recovering of the sight to the blind, आनी दोळ्याक दिसता दीस दिवंक. and to set at liberty them that are oppressed. आनी हेर बंदेतांतल्यांक सुटका स्वतंत्र करूंक. I have called you. त्या देखून हांवें तुका आपयला. I have chosen you. हांवें तुका विंचून काडला. If you would have heard the voice of your flesh and would have slept in your house, जर तर तुजे रक्त मांसाचो आवाज या तुजें मौन कितें सांगता तें सांगून तूं न्हिदले तर घरा. this what we are seeing right now, तूं कितें आतां पळोवन आसा इतें you would have not seen. तें पळोवंक जायनातलें. And while I was talking to that lady, हांव केदाळा त्या स्त्रिये लागीं उलोवन आसली. I actually had gone there for my auntie. हांव एक्चुअली म्हाज्या आंटीक हांव पळोवंक गेल्ली. But when I saw that lady, हांवें त्या स्त्रियेक पळयलें. and when she said, I cannot forgive, ती म्हणाली म्हाका बोगसूंक जायना. and then when I gave her the word, केदाळ हांवें देवाचे उतार तिका दिलें. her understanding opened. आनी तिचे समजोनेचे दोळे उक्ते जाले. She cannot deny the word of God. ती देवाचे उतार तिका नाकारूंक जायना. She realized what she was doing. कित्याक तिका कळी जाली ती कितें करून आसा म्हणून. She realized what devil has done in her life. तितलेंच न्ही सैतानान तिच्या जिवितांत कितें केलां तें कळी जालें तिका. And as she realized, आनी तिका कळी जालें. now our job is what? म्हजें काम जावन आसा. To put the seed म्हजे बियो घालच्यो and move. आनी वेचे. Hallelujah. हालेलुया. Jesus came, जेजू आयलो. scattered the seed, ताणें शिमटायलो बियो. he went. तो गेलो. So Jesus called us to give the word, जेजून सांगलें वचून उतार दिया. which is to give the seed. तितलेंच न्ही ते जावन आसा बी जावन आसात. And that is exactly what is happening right now. ते येस आतां ह्या घडये जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. I am giving the seed हांव हांगा जावन उतराची बियो दिवन आसा. by the help of the Holy Spirit and the Povi- grace of God. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी कृपेन. And your job is to take the seed, आतां तुमचें काम जावन आसा ती बियो काणगोंच्यो. plant it in your heart, तुमच्या काळजांत घालच्यो. water that seed, आनी त्या बियाक उदक घालचें. take care of that seed, आनी ताची जागृतकाय करची. and allow that seed आनी त्या बियाक to bring the harvest in your त्या life. बियातावन तुमच्या जिवितांत भरपूर बेळे या Hallelujah. फळाचे. So हालेलुया. when I was feeling weak yesterday morning, केदाळा म्हाका कालच्या सकाळी अस्कत म्हूण कळी जालें. but still the Lord said you have to get up and go. देवान म्हाका सांगलें जाल्यार तूं उठ आनी वच. It is an act of obedience. ते जावन आसा विधेयपणाचें लक्षण. Hallelujah. हालेलुया. So the word will come to you केदाळा देवाचे उतार तुमचे ते येता. in your weaknesses, तुमच्या अस्कत कायांत. in your broken situation, तुमच्या तुटल्या त्या in समस्यामध्ये. your low moment. तुमच्या तुम्ही सकल पडल्या वेळार. Hallelujah. हालेलुया. And in that situation, now you need to rejoice because His grace is sufficient for you. And He says, my strength is made perfect in your weakness. संदर्भांनी त्या संदर्भांनी देवाचे उतार सांगता तुम्ही आनंद भावाचे कित्याक Hallelujah. तुमच्या अस्कत कायांत म्हणजे सकत म्हणजे बोळ दिसून येता म्हणटा देवाचे So उतार. when you are feeling weak anymore again, ते जाल्यार तुमच्या केदाळा तुझ्या जिवितांत परत तुम्ही अस्कत म्हणून तुका भोगतात आल्या तेन्ना you need to rejoice. त्या वेळार तुवें आनंद पावूंक आसा. Rejoice for what? कित्याक आनंद पावचे.
His strength is made perfect in your weakness. कित्याक ताचे बळ सकत ते अस्कत काय दिसून येता. And when you feel weakness, whose act is working in your life? केदाळा म्हाका अस्कत काय बघता त्या दाळा कोणाची सकत म्हज्या जिवितांत कार्य करपाक Who is working active in my life? केदाळा ताच्या फाटल्यान कोण काम करनासता. So the devil is giving you the weakness, केदाळा तो सैतान तुझ्या जिवितांत अस्कत काय देता, giving thoughts in your mind. तुझ्या मनांत ते चिंता घालता. But when your mind is captured with this truth, केदाळा या सतांत तुझे मन तू काण घेताय चिंता बदलिताय. you tell to that weakness. सॉरी You tell to that weakness. तू त्या अस्कत काय तुवें सांगिजे The grace of God, the grace of my Lord Jesus Christ is sufficient for me. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुर्का म्हाका धाराळ आसा. For His strength is made perfect in my weakness. कित्याक ताची सकत म्हणजे अस्कत काय ते म्हाका दिसून येता. As we were speaking about the report in the morning when we began the teaching, केदाळा आमी सकाळी त्या विषय रिपोर्टा विशयांत आमी ऐकले. when the doctor gave us report of our physical health आमच्या डॉक्टरान आमच्या कुडी विशयान जाला तो रिपोर्ट दिल्लो. by doing the test of all the MRI and ultrasound and sonography, all those things and X-ray and all. एक MRI जावंक बरो ब्लड टेस्ट ताची पुरो रिपोर्ट टेस्ट आमकां रिपोर्ट ताणें आमकां दिल्लो. Do we become strong or do we become weak now after knowing that report? ते जाल्यार तो रिपोर्ट केल्ल्या उपरांत तुमी अस्क जाल्यात की बळादीक जाल्यात. आ कडकडो बळादीक बळादीक जाता. Good. हय. बॉल येता. बॉल गेले गे बॉल जाले गे रिपोर्ट ऐकल्या उपरांत. अस्कत. Normal is what? We become weak, right? Your mind is weak. नॉर्मली त्या वेळार Eventually अस्कत your जाता body की will बळादीक become जाता तो रिपोर्ट ऐकून आमच्या मनांत खाले आसा. आ मन weak झाले. आ By default कुडी weak. Yes or no? केदार तुमचे मूळ तो रॉंग जाले तर कुडी रीते दिसून येता. चिंताप wrong झाले, तुझे भायले action이 Wrong wrong. झाले. Praise Yes or no? Now when he says my strength is made perfect in your weakness, when you get this kind of reports in your life, केदार हे उतार सांगता तुझे अस्कत काय म्हजी सकत दिसून येता त्या वेळार ओलो रिपोर्ट तुमच्या हातार येता ना. तो रिपोर्ट कुशीन कांडोन तुम्ही वो रिपोर्ट कान म्हणून जेसू तुझ्या गायाने हांव बरें जालें म्हणून हांव सत मानता. And when you believe this, confess this, the strength of His word, the strength of Jesus will be made perfect in your weakness in that particular situation. केदार तो रिपोर्ट तुमच्या हातार मेळटा तो रिपोर्ट देगेन हो रिपोर्ट जिजोन दिल्ले कान घेतात. जिजूच्या गायांनी तुम्ही गुण जाल्यात ते उसारतात आलोचन एक बदलितात वेळ कसितात ते दाळा खाले जातात ते उतारांतली सकत त्या वेळार तुमच्या जिवितांत अस्कत काय वेळार दिसून येता. Hallelujah. हालेलुया. Let's say another situation. आता आमी सांगी चिंतया आणि When our loved ones, when they passed away, केदार आमची मोगाची मनशां अंतरली what happened to us? कितें जाता आमकां. मोगाची मनशां मेल्ल्या वेळार अंतरली. आ And let's say that person is very close, maybe your own family or very close, staying with you. Let's say your children, parents, husband, wife, whatever, whoever. तो व्यक्ती जावंक पुरो ती मोगाचो तुमच्या कुटुंबाचो आवय जावंक पुरो बापूय जावंक पुरो या भुरगे कोणी जावंक पुरो मोगाची कितें बघता. सक्ती येता, सकत येता. दुःख बघता. Condition is what? We feel दुःख जाता, sadness येता. वय. But this sadness will turn into strength or weakness. तुमचे दुःख येता ते खाल्या विकनेसांत बदलाचे की बळांत बळादीक जायचे त्या वेळार खंयच्यार बदलाचे खाले जाता. पूण आमची खंयच्या बदलाता Weakness, yes or no? अस्कत. So when you say दुःख बघता, दुःख जाता, pain येता, तुका sorrow येता, grief येता, that sorrow, grief, pain will turn into your weakness. केदाळा तू सांगताय म्हाका दूख जाता या बेजार जाता कण जाता या त्या वेळार काल येता तू सांगले उतार वरवी ते खंय व्हरता तुका तुझ्या अस्कत काय वचून तुका पावयता. Yes or no? वय गे. Let's say when somebody is passed away in your own family, I'll make an action showing. Let's say, okay, weakness, strong जाता तेन्ना मनीस बोळान चलता. Yes or no? Weakness येता तेन्ना मनीस, he will sit. Full body is loose, that person can't even stand, and somebody wants to pick you up, you can't even give your hand. Yes or no? You will say, no, I can't. Yes or no? I have seen this with my physical eyes. I have gone through also this situation. Your body also become weak. When your mind is weak, your body is also becoming weak. Hallelujah. Praise God.
आम्ही एसकत काही असताना या आमची मोगाची कोण म्हणी सरतना कालरता आमच्या मनाच्या चिंतपाक लागून आमच्या ते कुडीरी दिसून येता वैगी एसकत Yes or जालो no? मनीस काले करता And एक instead of बसता walking strongly, या you will बळादीक collapse, you असल्यार will fall. बळादीक असल्यार ताच्या कुडींत ते रियेक भायर आमकां दिसून येता ओके And even though if you need to walk, you cannot, you are not able to walk, you will collapse and you will fall. तितलेंच न्ही कोणी आमकां म्हाका तो सोलो जे जाल्यार म्हाका ते बोळे आसना सकत आसना परत Yes or पडटा no? वैगी न्ही And somebody else has to hold your shoulders ते and कोण- take you to and carry and take you to a place. तितलेंच न्ही कोणी म्हणी म्हाका कोणाचो आदार दिजे कांद दिवन म्हाका सोलोंक कुमो करीजे त्या वेळा मात Did म्हाका ever उमो करचो. happen with you like this? त्या प्रमाणे तुमच्या जिवितांत जाला गी This side? Don't wait for the time also to come, okay? I want to experience, don't say that. Hallelujah. Praise That God. time should never come because now we are receiving the truth in the name of Jesus. तुमच्या जिवितान असलो वेळ जेम नाशे नाका कित्याक आतां तुमकां सत कळी जावंक आसा ते सत तुमी काणग्या त्या प्रमाणे तुमची आलोचना बरली आहा. Have you seen the person who is in depression ever? तुम्ही पळयला गी डिप्रेशन असल्या व्यक्तीक How will be that person's condition? कशें ताची कंडिशन लक्षणां कशी असतात परिस्थिती आ? Mood off only? उलयना एकाच जाग्यार पळोवन आसतात कालें जेवता कालें खाता कांय गुतना थोडे पाटी नाय ना दे डोंट इवन हॅव बाथ बिकॉज दॅट पर्सन इज नॉट इन अ मायंड स्टेट वॉट ही इज मेडिटेटिंग और शी इज मेडिटेटिंग कितें वॉट एवर द प्रॉब्लम हॅज हॅपन्ड वॉट एवर द कॉज ऑफ द डिप्रेशन दॅट पर्सन इज मेडिटेटिंग ऑन दॅट सेम मॅटर अगेन एंड अगेन डिप्रेशन असल्या व्यक्तीक तुम्ही पळयला गी तो कसो करता काले चिंतून आसता थोड्या पेटी खावंक नाका जेवंक नाका न्हावंक नाका काले गी ताच्या चिंत मानत आसता Correct, कित्याक no? ताच्या जिवितान काले जाला तेच तो परत 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 तेच ध्यान या चिंतून मेडिटेशन करन आसता येस or no? वैगी न्ही We might have not gone through that level of depression, आमी त्या मट्टाच्या डिप्रेशनार वचोंक आसचे ना but we need to pray पूण आमी मागोंक आसा that nobody should fall in this kind of matter. त्या प्रमाणे कोणी त्या समस्याक पडू नजो म्हणून आमी मागोंक It's a आसा very bad state of a person. ते एक भयंकर एक भिरांकूळ ती एक परिस्थिती जावन आसा And that happens when you meditate on some incident what has happened in your life that has made you weaker, 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 weaker and weaker and you feel that there is no hope because you are meditating on that particular matter what has happened to you. कित्याक अशें जाता म्हळ्यार आमच्या जिवितान कितेंगी एक घटण जाल्लें त्या परत परत चिंतून 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 जालें हांव अस्कत जावन आसा आनी त्या समस्या जावन म्हाका भायर येवंक साद्यत ना म्हणल्यार त्या मनोभावाक हांव वचून पावता Hallelujah. हालेलुया If we were not weak, nobody would have been sitting over here. जर तर आमी हांगा अस्कत नासली जाल्यार हांगा कोणी येवन बसनातली Do you agree? वैगी तुमी एग्री जातात Yes or no? जातात If we were not weak in our mind, जर तर आमी in our आमच्या life, nobody would be sitting over here. आमच्या मनांत या जिवितांत आमी अस्कत न्ही तर आमी ह्या जाग्यार कोणी हांगा हांगा येवन बसनातली Hallelujah. हालेलुया Somewhere we are broken in our life. That is why we are seeing each other. एक ना एक वाटेन आमच्या जिवितांत आमी तुटून पडले हांव अस्कत जाले हांव Hallelujah. हालेलुया Do you believe this? वैगी तुमी पातयेतात Ready? कोट ब्रेक Praise the Lord. कितल्या लेवरा Can we go at least 10 minutes more? या Hallelujah. हालेलुया Brothers are hungry. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया Okay. So if we were not in that state of any area of our life, if we are not weak, nobody would be sitting here. जर तर आमच्या जिवितांत खंयच्या म्हण एरियांत आमी अस्कत नाही Something is नासले going on, that's why नासली we are तर here. आमी ह्या जाग्यार आमी बसोन आसते ना Yes or no? वैगी न्ही But today the Lord wants to tell you, त्या देखून आज सोमी आमकां सांगूंक अशें येता if you have come here in your weak situation, तू ह्या समस्या वेळार या तुज्या अस्कत काय वेळार तू आयलाय you rejoice. तुवें ह्या वेळार काल आसाचे आनंद आसाचे Today when you come from your home, your mind state is telling you, you are weak, this, that, all the problems. तुझ्या Yes? घरात हांव येताना तुझ्या मनाची स्थिती सांगून आसले हांव अस्कत अशें पुरो प्रॉब्लेम होतो And with that state you entered and you came and you sat here. त्याच परिस्थितीन तू हांगा येयली आनी ह्या जाग्यार येवन बसली But the Lord has a good news for you. पूण जेजू तावन एक तुका बरी खबर आसा सोम्या Today तावन morning he told you, तू सकाळी तुका सोम्या सांगलें when you are in Christ Jesus, therefore those who are in Christ Jesus, ताका देवाचे उतर सांगता जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या एक कोटांत आसा oh your Bible said those who are joined to Christ, तू जे पवित्र पुस्तक सांगता कोण जेजूच्या एक कोटांत आसा
is new being or new creation. तो जावन आसा नवी रचना Old things are passed away कित्याक आदले पुरा गेले and all things are become. आणि हरी एक संगती नवे जाल्यात. From now on, पूण आता तावन from now on, आता तावन not the time when you entered, केदाळ तू हांगा आयले ते दाळा तावन न्ही but now on when you read that, केदाळ हे उतार तू वाचले तेदना तावन you are a new creation. तेदना तावन तू आता नवी रचना जाली. Till yesterday, till morning, who you are, कोण काल जावंक बरो सकाळी जावंक बरो कोण कितें जावन आसले तू it is crucified on the cross. ते कितें आदले सई पुरा कुर्सार केलो नासला. What is your name? तुझे नाव कितें? Clenville. Clenville is crucified on the cross क्लेनविलाक खाले केला ते कुर्सार केलो नास केला together with Jesus. तर जिजू सांगाता Clenville is buried together with Jesus. जिजू सांगाता ताका पुरला Clenville is resurrected with Jesus. तितलेच न्ही तो काले जाला जिजू तावन परत तू ताच्या सांगाता पुनर्जीवन So जाला. when that middle part has happened, you are buried with Christ. केदाळा तो मदली समगत जावली तू जिजू सांगाता पुरले तुका Till morning, whatever has happened in your life, कितें सकाळी म्हणसर तुज्या जिवितांत खाले जाल्ले that is buried in the grave, ते हरी एक त्या पोंडांत पूर्ण जाला nailed on the cross. आणि कुर्सार ते किळायला. And from now on, आता तावन you are a new creature. तू नवी रचना जावन आसाय. तू नवी रचना जावन तू आसा. नवी रचना तू नवी रचना जावन आसा. तू नवी रचना Say, जावन I आसा. am a new creation. सांग हांव नवी रचना जावन आसा. I am a new creation I am a new in creation Christ Jesus. in Christ I am a Jesus. new creation. I am new I creation. am a new creation. I am new creation. Close your eyes. I am a new creation in Christ Jesus. I am a new creation in Christ Jesus. All things are passed away and all things are become new in my life. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Understanding? Do you experience something new in your life? Yes or no? Is it the same way how you have entered or it's different now for you? Say it on the mic. What happened? Let people listen behind. Whatever may be your life, we don't want to know. Whatever maybe you went through, all we have a history of past. All of us, we have gone through something or the other. Yes or no? It's not just her, we all of us. But today, I don't know, the Lord wants to speak to her. Maybe this day is for her today. Hallelujah. Hallelujah. Now, you came here is not by mistake. It is God who has brought you here. So when you said, when you confessed this, and when I told you to close your eyes, and you said those words, close your eyes. I am a new creation in Christ Jesus. All things are passed away. All things have become new. Now you tell me, what did you experience? Bring closer to your mouth. It's on. What is it? What is your experience? What did you experience? Today morning. No. You said right, there is changes before you come here and now after this. By listening your word of God, Yeah. I listened. It's feeling good for me now. You are feeling difference? Different, yes. Is it changing your thinking Yeah, right yeah, now? changing. Do you feel that I'm comforted in this word? Yes. Because when we cry, our mama comes and comfort us. Yes or no? So there are times that parents also cannot comfort us. Do you experience that comfort by listening and reading this word? Yes. Yes? So there is a change. There is a change. There is a change. Change. Tell that fact. There is a change. Change, yes. Yes? Praise God. Did you hear that? Hallelujah. So this girl came for the first time. कित्याक हे बहीण पयले पटी येयले जावन आसा And the Lord spoke to her. आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो. And she says there is a change. ते म्हणटा म्हजे ते आतां बदलावन आसा. So for the first time hearing the word in this way, there is a change. केदाळा हे पयले पटी येवन पयले पटीन ह्या देवाचे उतर आयकत आनी ताची बदलावन आयली तर Now as we are going to continue now on in the word, how much there will be change. जर तर हे व्यक्ती हे भुरगे वचून परत देवाच्या उतरांत सड आनी वेळ कशी जाल्यार ताचे कितले Yes or बदलावन no? वय की न्ही. When I go to some place and taste something very nice, tasty food, हांव आतां एका जाग्यार वचून कितें रुचीक हांव खाण खाता म्हणचे त्या and इल्लेशें मेळ्ळें स्पुनान, very little I इल्ले got. इल्ले इल्ले खाण खाता हांव What should be your craving? ते जाल्यार आशा काल्या जाता न्ही की ओडणी. Do you go to the ice cream shop? तुमी गेले आतां आयस्क्रीम शॉपाक There are certain brands of ice cream which I'm not going to mention. They give you taster. जायते नमनाचे आयस्क्रीम आसात Yes. कित्याक ते You ब्रँड ask ते them. एक एक Give me नमनाचे this रुचीक taste. Show me दिता. this taste. Can I taste this? The small tiny spoons they have. तांणी काले And they करतात give you the taster. तांणी येताना काले करतात टेस्ट पळोवंक इल्ले Don't इल्ले they? Did you ever दितात try न्ही. this? Yes. ट्राय केला की So before you buy the ice cream, you say, give me the taste.
केदा when you make a taste, केदाळा हांव आईस्क्रीम खावच्या पयले काले करता ताची रूच हांव पळयता. have you ever been to certain brands where they give you the taster? तुम्ही Not गेल्यात like त्या you eat brand- and then you decide whether it is good or no. No, there are certain brands they give you the taster. वय, वय. थोडे ब्रँड आनी दितात वय की आईस्क्रीम खावच्या पयले जाल्यार टेस्ट पळोवंक. I worked 1 year in ice cream parlor. हांव एक वर्स So आईस्क्रीम there people पार्लर used to come only to take the taste, and then they don't buy and they go. And I used to get so angry with them. हांव एक वर्स आईस्क्रीम पार्लर हांवें काम केला जायतो लोक येतालो खाली टेस्ट पळयताले मात कोणी खायन घेनासले. म्हाका राग येतालो. So that's why I can give you this example because I know. त्या तुकून हांव हें उदाहरण दिता कित्याक म्हाका कळीत आसा. But one thing I know, if they taste it from one particular flavor, right? म्हाका कळीत आसा ह्या फ्लेवरान एक रूच आसा तर And if they like it, जर तांकां ती पसंत जाता they तर cannot say, give me another taster. ते जाणा ते परत सांगना म्हाका आनीक They टेस्ट have to म्हणत buy it. ते A scoop. ते येवन तेच खाण घेतात तेच आईस्क्रीम पर्टिक्युलर. Hallelujah. हालेलुया. In the same way, God has given you a taster of that 2 Corinthians 5:17. आता त्याच प्रमाणे कशी आईस्क्रीम टेस्ट आसा त्याच प्रमाणे देवान या उतरा मरिफात 2 Corinthians 5:17 तुका एक ते रुचीक पासा जावन एक उतार दिला. And you said there is change. That तुम्ही- means you liked it. तुवें सांगलें ताचे तर म्हाका बदलावन आसा ताचो अर्थ ते तुका पसंद जालें म्हणून. You know the Bible says the word of God is sweeter than honey. तुमकां कळीत God आसा is sweeter than honey. कित्याक देवाचे उतार सांगता देवाचे उतार मोपरास Yes or no? चड वर्ते जावन आसा Did you ever म्हणून. heard that? तुम्ही ऐकाला हे? God is sweeter than honey. Can there be देवाच्या anything उत- sweeter than honey? असं साधे आसा गी Can there be anything sweeter than honey? साधे आसा गी Some are saying no, God Moat- is sweeter than honey. मोवाच्या गी चड खंयचे गोड आसूंक साधे आसा गी रुचीक So म्हणून you उतार काले have, म्हणटा. you have taken that little spoon now, 2 Corinthians 5:17. आता तुवें काले गेले इल्ले कुलेरांत 2 Corinthians 5:17 खाण गेलाय. If you want to continue tasting Him, केदाळा तू निरंतर परत परत ताची रूच पळयताय you need to continue in the Word. तुवें काले करूंक आसा त्या उतरांत निरंतर वेळ करसूंक आसा. Hallelujah. हालेलुया. God loves you so much. कित्याक जेजू देव तुजो मस्त मोग करता. The world might hate you, तुका जावं पुरो तो संसार तुजो द्वेश करता. the world might reject you, तुका संसार नाकारूंक पुरो but the Heavenly Father said, I have accepted you in Christ Jesus. पूण सर्गीचो बाप म्हणटा हांवें तुका जेजू क्रिस्त ते हांवें तुका स्वीकार केला. Hallelujah. हालेलुया. So to know His more love, तुका चड आनी चड ताचो मोग कळी जायजे continue in the Word. तुवें देवाच्या उतरांत चड वेळ करची. If you are feeling weak, केदाळ तुका हसकत म्हूण कळटा His strength is made perfect in your weakness. ताचे बळ सकत तुज्या हसकत काय ताची सकत दिसून येता. Hallelujah. हालेलुया. So just because I'm looking at her and talking to her does not mean that I don't have word for you and God does not have word for you. हांव ताका पळोवन उलयता म्हळ्यार अर्थ ताचो अर्थ तुमकां कांय देवाचे उतार ना म्हणणे देवा तावन. The word is just before your eyes. कित्याक देवाचे उतार तुमच्या दोळ्या मुखारच आसा. But if the Lord is specifically speaking to her through me, कित्याक स्पेसिफीक जावन एक उद्देशाक लागून ताचे लागीं उलोवन आसा हांव. God wants to tell you that He loves you. कित्याक देव सांगून आसा देव ताचो मोग करता. God is love कित्याक देव जावन आसा मोग and He has loved you with an everlasting love. ताच्या सस्ताच्या मोगान निरंतर मोगान ताणें तुजो मोग केला. And just the way God loves her, कशें देवान ताचो मोग केला God loves every one of us. हर एकलोसो देवान आमचो मोग केला. That the Bible says God so loved the world कित्याक देवाचे उतार सांगता देवान असोय संवसारचो मोग केलो की that He gave His only begotten Son. ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ओपून दिलो. And those who believe in Him जो कोण ताका सत म्हणटा shall not perish, तो ताचो नाश जायना but shall have everlasting life. ताका सस्ताचें जिवीत मेळटा. Hallelujah. हालेलुया. So there is life That and the- eternal life only in Jesus. त्या तुका जिवीत आनी सस्ताचें जिवीत आसा फकत जिजूतय. Praise the Lord. अर्गां जिजू. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So we'll come back to the scripture where we have started. आमी Abide in Jesus and His word abide in you. आमी परत त्या उतराक या आमी जिजूतय एकवटून रावचे. John 15:7. 15:7. Abide in Jesus and His word abide in you. आमी जिजूतय एकवटून रावचे आनी जिजूच्या उतरांतय एकवटून रावचे. Abide in Jesus and this word 2 Corinthians 5:17 abides in you. केदाळा जिजूतय एकवटून रावल्यार हे 2 Corinthians 5:17 हे उतार तुजे ते एक जाता. तू जावन आसा नवी रचना क्रिस्ता सोवे. ती जावन आसा तू जावन आसा ही नवी रचना जिजू क्रिस्त सोवे. तुझे पोरणे is gone. तुजे पोरणे आदले पुरा फातकी वायट पुरा गेले All things have become new. पुरा आतां नवें जाला तुज्या जिवितांत. Hallelujah. हालेलुया. Let us all stand. त्या देखून आमी आतां उबे रावया.
Thank you, Jesus. अर्गां जेजू Praise you, Jesus. प्रेज अर्गां जेजू Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Praise you, Praise you Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. सर्गींच्या बापा आम्ही तुका अर्गां दिता We praise you. आम्ही तुका स्तुती करता We glorify your name. तुझी नावाची महिमा गाता And we honor you alone. आम्ही तुका मान दिता सोम्या Thank you for your Son, Jesus Christ, तुझ्या एकल्या सुपुता जेजू क्रिस्ता पासो who died for us on the cross. तो आमचे पासो तू कुसार मेलो Thank you for this word of yours, Lord, तुझ्या उतरा पासो आम्ही तुका अर्गां दिता that he became flesh and dwelt among us, आणि तो शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो who is full of grace and truth. तो संपूर्ण कृपा आणि सत जावन असलो Thank you, Jesus, for revealing this truth for us. अर्गां जेजू हे सत तुवें आमकां उगडा पे केल्ल्या पासो That how much it is important to remain abide in Jesus, कितें कितले गरज आसा आमी तुज्या संगाता तुज्या एकवटान रावचे and this word to be abide in us, आणि तिच्यातले तुजे उतारी आमकां आमचे ते एक जावन रावचे that whatsoever we desire, केदाळा आमी कितें पुरो आशेता we shall ask and shall receive it. आमी कितें मागता तें आमकां मेळटा Lord Jesus, सोम्या जेजू we have come here with our problems. ही आमी ह्या जाग्यार आयल्या आमचे समस्ये काणून Lord Jesus, we have come here in our weaknesses. सोम्या जेजू आमी आयल्या आमच्या अस्कतकाये लागून And thank you for speaking to us today. हांव तुका अर्गां दिता सोम्या तूं That आमचे लाग उलयल्या पासो That your grace is sufficient for me. कित्याक तुजी कृपा म्हाका धाराळ आसा That your strength be made perfect in my weaknesses. तुजे बळ म्हज्या अस्कतकायेंत दिसून येवच्या पासो We thank you for your love. तूं आमी अर्गां दिता तुज्या मोगा पासो We thank you for your mercy. तुज्या काकुळटी पासत आमी तुका अर्गां दिता We thank you for having compassion on us. आमचे ते तुवें दया दाखयल्या पासत मोवळाय दाखयल्या पासत Giving us the same heart of loving one another, तितलेंच न्ही तें काळीज एकामेकाचो मोग करूंक दिल्या for पासत helping one another, आनी एकामेकाक कुमो करूंक फाव केल्या for पासत blessing one another, आनी हेरांक आशिर्वाद दिवंक फाव केल्या पासत being remaining abide in your word. आनी तुज्या उतरां सांगाता एक जावन रावंक फाव केल्या Lord पासत Jesus, whatsoever may be the problem of your children today, सोम्या जेजू आयच्या दिसा कितें पुरा तूं समस्या आमी विवरण केला we thank you by coming in unity, in one accord with each other. आमी सांगाता मेळटा एका मनाचे एका काळजाचे जावन तुका अर्गां दिता. तुका अर्गां दिता We thank you, Lord. आमी अर्गां दिता सोम्या Your grace, your peace तुजी कृपा आनी शांती be multiply in our life चड आनी चड जाता आमच्या जिवितांत as we grow in the knowledge of your word. तुजे उतराची तुजे समजणेवर उतरा समजणच्या We thank समजणेवर you, Father, आमी तुका अर्गां दिता for your Holy Spirit तुज्या पवित्र आत्म्या पासत who is working in our life तो आमच्या जिवितांत काम करता mightily सत्यवन जावन to reveal the truth, आमकां सता उगडा पे करता the hidden mysteries, जायते सत उगडा पे the हाडटा hidden truth from your word, आनी जायती सता आमकां कळीत करता and revealing it to us. आनी आमकां शिकयता Hallelujah. हालेलुया Thank you, Father. थँक्यू Lord, अर्गां we बापा thank you सोम्या आमी तुका अर्गां दिता for this food या जेवणा पासत which you have prepared us today, our daily bread. आमकां आमचो दिसपतो ग्रास जावन तयार केल्ल्या पासत We thank you for blessing those hands who have prepared this हे food. कोणे पुरा तयार केला त्या आतांक तुवें आशिर्वादान भरल्या पासत And just the way we are nourished by your word, कशें आमी आतां तुज्या उतरांत आमी नरिशमेंट आमी जीव जोडलो the same way we receive the nourishment from this physical food. त्याच रितीन या खाण सेवल्या वरी आमचे ती बोळ येवच्या पासत We thank you, Father. आमी तुका अर्गां दिता We praise you, Father. आमी तुका स्तुती करता We make this prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. हे मागणें करता जेजूच्या बोवर्त्या नांवान Amen. आमेन Amen. आमेन आमेन Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So let us go for lunch.